नमस्कार. हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त शिक्षक, वसंत बाबाची घरची, सोयरी दायरी आनी सगळ्या इश्ट मित्रांक हांव रजत हेगडे माय मोगाचो आनी उर्बे बरी येवकार दिता. इश्टानो, डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले, हासती फुलां दोलती पानां कितली खुशी म्हज्या मना. इश्टानो, आमची कोंकणी भास ही फुलांवरी, सुंदर, सोबीत आनी परमळीत. कोंकणी भाशेक फुलांचो मोग. बयाभावान बरयल्ली सड्यावेली फुलां ते आयज मळावेली फुलां मेरेनचो सुंदर आनी परमळीत असो आमचो साहित्यीक प्रवास. ह्या साहित्यीक बागेत फुलता आयज एक नवें फूल. ह्या फुलाक येवकार दिवपा खातीर आयज आमी सगळे हांगा जमल्यात. भोवमानेस्त वसंत बाब सैल हांणी बरयल्ल्या आनी संजना पब्लिकेशन्स हांणी प्रकाशीत केल्ल्या मळावेली फुलां ह्या कथा संग्रहाचे प्रकाशन सुवाळ्याक हांव तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट उर्बे भरीत येवकार दिता. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात ज्येश्ठ साहित्यीक भोवमानेस्त एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे. तशेंच मुखेल सोयरे म्हूण आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेचे कायदो अभ्यासक भोवमानेस्त डॉक्टर नागेशबाब कोलवाळकर. मानाचे सोयरे म्हूण आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेचे कादंबरीकार आनी साहित्यीक भोवमानेस्त देविदासबाब कदम. तशेंच नामनेचे गीतकार आनी लेखक डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी. हांव आमच्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिता आनी मागता लेखक वसंत बाब सैल तशेंच दिनेशबाब मणेरकार हांचे लागीं तांणी मानेस्तांक मानान माचयेर घेवन येवचें. सगळ्यां लागीं मागता ताळयांच्या सांगातान आमी आमच्या मानेस्तांक येवकार दिवया. सगळ्या मानेस्तांक व्यासपीठाचेर येवकार. कार्यावळ सुरू करता आसतना हांव मागता संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेशबाब मणेरकार हांचे लागीं तांणी ह्या वेळार येवकाराचे उलोवप करचें. जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन आनी वसंत बाब सैल हांच्या घराब्याचे वतीन माये मोगाचो येवकार. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे, सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त नागेशबाब कोलवाळकर, मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी आणि भोवमानेस्त देविदासबाब कदम आणि आयचे सूत्रसंचालन करपी बाब रजत हेगडे. तुमकां आयच्या कार्यावळीक मनाकाळज सावन येवकार. वसंत बाब सैलाचें हें दुसरें पुस्तक. हाचे पयलींचें तांचें पुस्तक कोबूल. हें पुस्तक खूब गाजलें. खूब जाणां कडल्यान बरी प्रतिक्रिया आयली ह्या पुस्तकाचेर आनी ताजे उपरांतचें हें आयचें मळावयलीं फुलां हो तांचो कथा संग्रह. वसंत बाबाच्या रुपान कोंकणीक एक बरो साहित्यीक मेळ्ळा आनी तांच्या लेखनाक तांच्या साहित्याक एक बरी स्वीटनेस म्हणटा ताका आमी, एक प्लेजर दिता, आमकां आनंद दिता तांचें साहित्य. आनी हें साहित्य बाकीच्या भाशांनी वचपाक जाय. आनी एक थोड्या तेंपा भितर एक 5-6 म्हयने भितर तांचें कोमूल हें पुस्तक इंग्लीश भाशेंत अणकारपाक वतलें आनी त्या उपरांत तें बाकीच्या भाशांनी अणकारीत वतलें. हांव म्हणन एक जरी फक्त 2 पुस्तकां आयलीं तरी एक नामनेचे साहित्यीक ते तांचे कडल्यान विपूल अशें साहित्य बरोवन जावचें आनी तें म्हाका प्रकाशीत करपाक मेळचें आनी बरे बरे साहित्य वेगवेगळे विशय तांणी आपल्या साहित्यांत हाताळचे. आयच्या दिसाक तांच्या पुस्तका खातीर हांव तांकां परबी भेटयतां. आनी आज तुमी मोठ्या संख्येन हांगा आयल्या तें पळोवन खूब बरें दिसलें. काल जो गोंधळ चलिल्लो मडगांवां तो पळयलो जाल्यार म्हाका दिशिल्लें घडये म्हळ्यार आज उपस्थिती कमी आसतली, पूण वसंत बाबाक विश्वास आशिल्लो. वसंत बाबाक विचारतना ना भिनाक तूं, सगळे लोक येतले मुगेल सांगिल्लें म्हणून ताणें सांगिल्लें म्हाका आनी तें खरें जालें. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं.
खूप खूप देव बरें करूं दिनेश बाब. इश्टानो, बाकी बाब बोरकार म्हणटाले, एक पंटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय, घेऊन आयला वांगडाची तू वाट सरता सरतिकय. इश्टानो, दिवली ही उजवाडाचे प्रतीक, तशेंच पुस्तकां ही ज्ञानाचे प्रतीक. आयच्या ह्या कार्यावळीक उतरांनी येवकार जाल्लोच आसा. आतां आमी पुस्तकां भेटोवन आमच्या मानेस्तान आयच्या ह्या ज्ञान मंदिरांत येवकार दिवया. हांव मागतां बाब अमय सैल हांचे लागीं तांणी आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानीस ॲडव्होकेट उदय बाब, मागता बाय साक्षी राणे हांचे लागीं तांणी आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानीस उदय बाब भिमरे हांकां पुस्तक भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. फुडले सुवातेर मागता बाय साक्षी हांचे लागीं तांणी आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानीस डॉक्टर नागेश बाब कोलवाळकर हांकांय बी पुस्तक भेटोवन तांकांय बी येवकार दिवचो. आमच्या आयचे मानाचे सोयरे भोवमानीस देविदास बाब कदम आमचे मदीं उपस्थित आसात. हांव मागता बाय साक्षी हांचे लागीं तांकांय बी पुस्तक भेटोवन तांकांय येवकार दिवचो. तशेंच आमचे मानाचे सोयरे भोवमानीस डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी आमचे मदीं उपस्थित आसात. मागता बाय साक्षी हांचे लागीं तांणी तांकांय बी पुस्तक भेटोवन येवकार दिवचो. संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भोवमानीस दिनेश बाब मडेरकार हांकांय बी ह्या वेळार आमी येवकार दिता. मागता बाय साक्षी हांचे लागीं तांणी भोवमानीस दिनेश बाब मडेरकार हांकांय बी पुस्तक भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. आनी आयच्या कार्यावळीचे आमचे सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन जांकां म्हणटात ते लेखक भोवमानीस वसंतबाब सैल हांकांय बी ह्या वेळार आमी येवकार दिवया. सगळ्या लागीं मागता ताळयांच्या सांगातान वसंतबाब सैल हांकां बाय साक्षी हांचे लागीं आनी येवकार दिवचो. इश्टानो, अशें म्हणटात कर्म करात फळाची अपेक्षा करनाकात. सूत्रसंचालक जो आसता तो सूत्रसंचालनाचे कर्म करत आसता. पूण हांगा ह्या लिस्टाचेर वसंत बाबान म्हजेंय नांव बरयल्लें आसा येवकार दिवपा खातीर. तर मागता बाय साक्षी हांचे लागीं तांणी आयच्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालक बाब रजत हेगडे हांकांय बी येवकार दिवचो. देव बरें करूं बाय साक्षी. इश्टानो, जेन्ना खंयचे एक नवे पिक्चर येता तेन्ना ताच्या पयलीं ताजो ट्रेलर येता आनी हो ट्रेलर पळयतकच आमकां ते पिक्चर पळोवपाची सामकी उमळशीक तयार जाता. आनी आयज वसंत बाब सैल हांणी बरयल्ल्या मळावेली फुलां हें पुस्तक वाचपाची आमकां सगळ्यांक उमळशीक लागल्यात. पूण हे पुस्तका भितर कितें आसतलें, वसंत बाबान कितें बरयलां हातूंत, कसल्यो कथा आसा, अशे कितलेशेच प्रश्न जे आसा ते आमच्या मनान येतात. आनी ह्या वेळाचेर ह्या पुस्तकाची वळख करून दिवपा खातीर आमचे मदीं आयज उपस्थित आसात एक नामनेचे व्यक्तिमत्व, आमचे मानाचे सोयरे, तशेंच पुस्तकाचेर उलोवपी भोवमानीस डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी. संगीतकार, गीतकार, नाटककार, सूत्रसंचालक, कवी अशी विविध तासांची तांची वळख आसा. चिंगार, भजन मन अशी तांची पुस्तकां, तशेंच अंकतरंग हो एकांकी संग्रह तांणी संपादीत केला. चाणक्य, अश्वत्थामा, इतिहास.com, फेरयेंतलो खेळ अशी तांची साबार नाटकां कोंकणी रंगमंचाचेर सादर जाल्या. 12 म्युझिक आल्बम तांणी संगीत मोगी आनी रसिक प्रेक्षकांच्या भेटेक हाडल्या. साबार संस्थांच्या विंगड समितीचेर तांणी वावर केला. सद्याक साहित्य अकादमीचे गोवा प्रतिनिधी आनी सल्लागार मंडळाचे वांगडी म्हण ते वावर करता. मागता डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी हांच्या लागीं ह्या वेळार तांणी पुस्तकाचेर आपले उलोवप करचें. नमस्कार. नवरात्रातली चौथी माळ आणि ह्या दिसांनी वातावरणाक एक सृजनाचो वास मारपाक लागला. अशा वेळार मळावेली फुलां भोवमानीस वसंत सैल हांचे पुस्तक येता. त्या निमतान तुमी हांगा ह्या सभाघरांत मोगा मागीर जमल्यात. ह्या व्यासपीठाचेर आमचो आशिर्वाद आमचे वडील उदय बाब आसात अध्यक्ष म्हणून. ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे कोलवाळकर सर, खास आमंत्रित साहित्य अकादमीचे जैतिवंत
लेखक कादंबरीकार देविदास कदम, त्याच प्रमाण सूत्रसंचालक रजत, वसंत बाब आणि या सभागृहात साहित्य अकादमीचे मानकरी, सरस्वती सन्मान जोडपी आमचे वडील लेखक महाबळेश्वर सैल आणि तुम्ही सगळ्यांक नमस्कार करता. मळावली फुलां व वसंत सैल हांचे पुस्तक आज उजवाडाक येता ते विशीं वरवीं तांकां मना कळटातलें. कोंकणी साहित्य सप्तकांत सरासरी आजकाल आठवड्याक 2 ते 3 पुस्तकां उजवाडा येतातूच आतां सद्याक. आणि संजना पब्लिकेशनचे आमचे दिनेश मणेरकार हे खातीर सातत्यान आनी निश्चेन वावर करता. ह्या वावराक हांव मान बागयता. खूब तळमळीन आनी सातत्यान तांचो वावर आसता. कोंकणी आतांच म्हणिल्लें तशें बया भावान सड्यावयली फुलां दिली, तेवटेन कथेन चंद्रकांत त्यांनी भुंयचाफी दिली, मिनाबाईन सपन फुलां दिली, बाई मोहजान रुमट फूल दिले, खुद्द उदय बाबान रुमट फुलां कथा दिली. अशी मागीर रायो जियो मनोहरबाबाची हे आमकां फुलांचो खूब घोस्त. हा कानडा हांव विसरलो. एक्चुअली हांव मुद्दम राविल्लो देविदास बाबाची सवय ती याद करपाची, ती केली ताणें, देव बरें करूं. अशी फुलांचो मोग आमकां सदांच. ह्या विजयबाई गोटलें आसा भितर अणभवाच्या संचिताक पुस्तक रूपान अभिव्यक्त करतना, अणभवाच्या संचिताक पुस्तक रूपान व्यक्त करतना कोंकणी मना फुलांच्या भावप्रतिकांतल्यान उलयतात. अशे फाटभुंयेर मळावली फुलां कथा संग्रह म्हणून उजवाडा येता. वोवळा नांवांचो एक संकलित संग्रह कारवारच्याच मातयेन आमकां दिल्लो. त्या उपरांत फुलांचे संदर्भ घेवन आज उजवाडा येवपी घडी हो दुसरो संग्रह आसतलो, मळावली फुलां. म्हणजे चुकलो आसतलें, म्हाका कोणी करेक्ट करात. तांचे हे दुसरें पुस्तक कोमून हे तांचे आत्मप्रगटीकरणांतले शैलींतले पयलें पुस्तक आयलां. ह्या पुस्तकांत अभिव्यक्ती, अणभव, उगडासांची, जिणे धडपडीची माळ आमकां पळोवंक मेळटा. आमचे इश्ट प्राध्यापक नारायण महाले हांणी पुस्तकाक अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना बरयल्या. तांणी बरयलां, व्यक्तिमत्वाचो, विचारांचो आनी जिणेचो विविधांगी स्मरणपट म्हटल्यार मळावली फुलां. हो कथा संग्रह जातून तांणी आपल्या भुरगेपणांतल्या जिणेचो वेद आनी सोल स्मरण रंजनाच्या रुपान घेतला. ही उतरां आसा मनिस्त महाले यांची. हय, अणभव आनी उगडासाक मुक्त भरारी वसंत बाबान दिली. चौथेक पांचवेक तांचे आदी समज येवपाचे अवस्थेक धरून कोरोना काळाची तांची निवृत्तीचे वाटेची परंपरा अवस्था धरून सगळे अनुभव ताणें आपल्या ह्या कथेन संग्रहांत हाडले. लेखकाची सर्जन प्रक्रिया, विशयांचो सोद घेवपी वृत्ती परिवर्तना ह्या संग्रहांत दिसतात. पुस्तकाचे अर्पण पत्रिकेन ताणें म्हटलां, 50, 60, 70 आणि 80 दशकांत आस्पाव आशिल्ल्या म्हज्या गांवच्या जाणटेल्यांक अर्पण करता. हे पुस्तक खूप खोलायेन विचार करून ही अर्पण पत्रिका ताणें मांडल्या. 50, 60, 70, 80 वर्साच्या काळात काळी न्हंयच्या कुसव्यार कोंकणी वाठार, जो आमचो भावार्थाचो वाठार कारवार, कोंकणी भावार्थाचो वाठार, थंयची शेती, जाती वेवस्था, सामाजिक घडी, मानसिकता, परंपरा, शिक्षण व्यवस्था, गोरवा मासरा मधली जीण, श्रद्धा, अंधश्रद्धा ह्या सगळ्यांचे शब्दचित्र म्हळ्यार मळावली फुलां. 50 वर्सां आदले परंपरेची सैम कुसव्यातले जिणेची प्रसन्नता तातून आसा. 60 वर्सां आदले शेजे बागेतले जिणेतलो वस्तुपाठ आसा. 70 वर्सां आदले परंपरेचे संस्कृतायेचो आनी श्रमाघामांचो अत्तर आसा. 80 वर्सां काळान काळी न्हंयचे कुशींत आनी न्हंयचे कोंकणी जिणेचे पडबिंब कशे उदेले ते वाचत नॉस्टाल्जिकतेक भिडपी एक खोशी आसा. हे पुस्तक हे अशें आसा. शेजेबाग, कोडीबाग, माजाळी आनी हेर अशा साबार वाठारांनी भुरगेपणान शेणिल्ल्या यादींची फुलां पुजयत हो संग्रह येता. थंयचे भारतीय मातयेक कोंकणी अस्मितेचो वास लाभला तो मळावेल्या फुलांनी घमघमता.
तो काळ तसो शेती भातीच्या श्रम संस्कृतायेच्या बळार चलपी मिलिटरी ना तर पुलीस भरती हाजे भायर जिणे खातीर शेती भाती सोडून खास पर्याय नाशिल्लो असो काळ मुष्टी फंडाच्या आदारान कोणाल्या भल्याच्या पणान माळयेर मुठभर उकडे तांदूळ दर विद्यार्थ्यांनी दिवचे आणि मास्तराचो खर्च भागोवचो असो काळ माणी पाठ विद्यार्थी बसताले तो पाठ असो काळ म्हालो आंगणान येतालो पाटार बसून केस कापतालो असो काळ पाठाक आणि म्हाणयांक तेन्ना तेजी आशिल्ली असो काळ चलयांक मराठी शिकल्यार पुणे मुंबईक लग्न करून दितकच ती बरे तरेन संसार सांबाळटली आणि पत्रांय बरयतली हे देखून चलयांक मराठी शिक्षण ही पॉलिसी आशिल्ली असो काळ पाडे शिकूंक जाय भुरगे शिकूंक जाय जाल्यार मास्तराचो बडयांचो मार कंपल्सरी तो आईच्या आवय बापायची कागाळ नासताली आयज आसा तसो त्या वेळाचो तसो काळ भुरगे तरबेज जातात अशा वातावरणाचो काळ मास्तर फकत शाळेंतल्या शिक्षणाचेरूच धाक दवरतालो असो न्हय आपलो विद्यार्थी गांवान हांगा ते भोंवता हेट्टा वाड्यार वा शेतान पोटुरा आयिल्ली शेतां इबाडटा तेन्ना थंय वचून बडयांनी फोडपी मास्तर सामाजीक लागणुकेचे असो काळ म्हालो आसूं मेस्त आसूं कासार आसूं मार आसूं सगळे गांव जिणेचे भाग एकामेकाचेर धागे कशे जोडिल्ले धागे अशे मानपी आणि त्या प्रमाण ती परंपरा चलोवपाक सदांच फुडें आसपी असो काळ गोरवां वासरां घरची कुटुंबाची आंगां गोरवांची भास समृद्ध आशिल्ली ती मनशांक कळटाली आणि मनशांची गोरवां खातीरची भास मान्यताय मेळिल्ली सामाजीक ती गोरवांक कळटाली असो काळ आयज गोरवांक रस्त्यार सोडून बेवारस करता ताचे धनीपण कोण दाखयनात पूण गोरवांतली गाय पाडो शेणलो तर तांकां सोदूंक रातभर संवेदनशीलतेन जागरणां करपाचो काळ भुतां खेतां रोदिरे भार प्रसाद तांदूळ मंत्रां हाडप हांचे श्रद्धेक कटिबिद्ध आशिल्लो काळ हांवें हे काळपुराण लावपाचें कारण इतलेंच 12 प्रकरणांनी मेटिल्ल्या ह्या पुस्तकान हे विशय अधोरेखित करपी मुद्दे चड प्रमाणात दिसतात साहित्य रचना अभिव्यक्ती आणि साहित्य प्रकार या 3 निकषांचेर या संग्रहाकडेन पळयतना निबंध आणि कथा हांचो मेळ या पुस्तकान जाल्लो दिसता अनुभवांक साहित्य रूप दिवपाची कळकळ दिसता इंग्लिशीन जाका आमी मेमोयर म्हणटात असो हो मेमोयर या पुस्तकान उक्तो जाला आणि निमाणे कडेन स्वतंत्र कथा निकषान जश्यो फासकेन बसतल्यो कथा म्हणून तश्योय कथा हे कथेन आमकां दिसता ह्या संग्रहात देखून संग्रहातल्या सगळ्यात लिखाणांक स्वतंत्र कथा म्हणजे परस थोडे बरे निबंध तयार जाल्यात कथा सदृश्य बरोवप जाला हाचे कडेन आड नदर करप समाजाचें ना अशा वेळार हांव मुखेलपणान 2 वर्ग वळेरी करप संग्रहा कडेन पळोवपाची सोय म्हणून एक व्यक्ती चित्रणांतल्यान कथात्मक लिखाण आणि दुसरें वर्णनांतल्यान अनुभव पटोक्तो करपी लेखकाची कळाशी पयली घेवया व्यक्ती चित्रण शेतकामांतले माहीर घर कर्तव्यांचो हुस्को बाळगुपी निवेदकाचे बाप्पा तांची घरची आजी आई जांचे भोवतणी तांचे भुरगेपण भिजले चिंब जाले जयराम मास्तर कन्नड कोंकणी शिकोवपी ताची तर तरा वेगळीच ख्यास्त ह्या प्रकरणांनी हे मेळटा मळावेली शाळा ह्या प्रकरणांनी हे मेळटा ख्यास्त ह्या दुसऱ्या प्रकरणान वाड्याचो सोयरो शांती आवोचो जावय मावड्या येवन राविल्लो गोरवांचो रोगांचे निदान ताका बरें कळटाले असो रामचंद्र माम फोवाकालो ह्या प्रकरणात मधुर भजन गावपी मनोरंजन करी दारादारांनी भीक मागत भोवपी आंध्राचो बाप पट्टे करून खेळपाक चाका करून दिवपी गांवचो उल्हास मेस्त भुरगी बायन नाव जिवावेलो काळ कशी मस्ती करता म्हणून झाडाचे दोलीन लिपयल्ले कपडे उकलून उरून तांकां नागड्यांनी घरा व्हरपाची ख्यास्त दिवपी विश्राम दाद भुरगेपणात लग्न आणि विधवा अवस्थेन पाविल्ली पुराणाक
वा पुराणाच्यो कथा वाचतना बरे तरेन कोंकणीचो अर्थ सांगपी सैराका बायल नाशिल्ल्यान एकलो पडिल्लो आणि घोव मेल्ली आपले धुवेक सांबाळीत रावपी खूप बडबडपी विज्ञान आणि विज्ञानिक साधनांचेर उलोवपी बातेकूर भिकारो. बाता मारता म्हूण ताका बातेकूर अशें नांव पडिल्ले आणि गांवांत त्या काळात कोणी अशी फालतू गजाली उलोवपाक लागलो की हो बातेकूर भिकारो असो उलयता अशी तरेची म्हणणी जाल्ली तयार. जिने शिक्षणाचे मुळावे अवस्थेत माया आणि शिक्षणाचो मेळ घालपी सुटपाची शाळा परत मिळवून दिवपी नापास अवस्थेत पास जावपाची उर्बा जागोवपी अशी शैलाबाई हे एक व्यक्तिचित्रण महत्वाचे आसा. नमन शैलाबाई ह्या प्रकरणात आयला. धडाडीचो शेतकार रुबाबदारीचो वाग मारपी धारिष्ट रागीट विठोबा नायक. सोरपा खातीर तांदूळ मंत्रान दिवपी आणि गोरवांचो दोतोर गणपत नायक. जिवाण्याक भिवपी सकाराम भाव अशी आणि हेर स्वभाव व्यक्तिचित्रणां लेखकाचे भुरगेपण धरून वाडटी पिराय अणभवांनी भिजयल्या. नेणारपणांतल्यान जाणारपणाकडे वचपाची नदर आणि दिश्टावो दिला ह्या व्यक्तिचित्रणांनी. ह्या पुस्तकाचो दुसरो भाग वर्णनांचो आणि वातावरण निर्मितीची शब्दकळा आणि मूलभूत बळ आसा हे दाखोवन दिला. देखून शेतकामातले गोरवा वासरातले श्रमसंस्कृतायेचे वर्णन, मळावयली शाळा, ख्यास्त, फोवा कालो, मोनजात माय ह्या प्रकारांनी उठून दिसता. सगळ्या संग्रहांत पावस आणि गीत ऋतूतले लेखवर्णन आमकां दिसता, व्यवहार वर्णन दिसता. शाळा शिक्षणाचे धडपडीची वर्णना, सैम आणि ताचे भोवतणची भुरगेपणाची वर्णना, समाजातल्यो वृत्त्यो प्रवृत्ती आणि त्याच्यो स्वभावांची वर्णना, विगड स्वभावाची मनशांची वर्णना, भौशिक थळा, गाव, घरा, आंगणांची वर्णना, कारवार, माजाळी आणि वेगवेगळ्या वाठारांची वर्णना आमकां भोवणी करून घेतल्या भशेन ह्या पुस्तकांत जाल्या. पारंपारीक धंदे व्यवसाय, सामाजिक जिणेची वर्णना, काजू, आंबे, रुखावळी, काळी न्हंय, काळखातले प्रसंग वर्णना, परंपरा ते आधुनिकीकरणाकडे वचपा खातीर प्रसंगाची जी गजाल आसा त्या गजालींची वर्णना आमकां दिसता. अशा वर्णनांनी लेखक खंय कसो घडलो अशा व्यक्तींच्या सहवासान वाईट बरे सर्जुपाची आणि तरजुपाची नदर लेखकाक कशी मेळ्ळी हे निमाणे कडेन प्रत्येक प्रकरणाच्या निमाणे कडेन आमकां दिसून येता. गांव, वाडो, वाड्यावेले व्यवहार, समाज, सैम, वातावरण अणभवतना आत्म जाणीवो विस्तारतात, नवी नदर मेळटा, व्यक्तिमत्व घडयता, खरे फट तरतुबाचे गुण दिता, विवेक बुद्धी दिता आणि गांव रावनासतना संस्काराचे केंद्र जाता. गांव रावनासतना प्रेरित करपी, स्वाभिमान जागोवपी परंपरेच्या मुशींतलो लोक विद्यापीठ जाता. हाचो दिसनावो हे पुस्तक वाचतना आमकां जाता. ह्या तत्वांकडे मळावेली फुलां आमकां व्हरपाचो यत्न करता. म्हाका हांगा एक संग्रहान 2 पुस्तकां दिसली. आयकुपाक वेगळें दिसतलें. म्हाका ह्या संग्रहान 2 पुस्तकां दिसली. एक वर्णनात्मक निबंधाचे आणि दुसरे कथेचे. वर्णनांचो तपशीलवार विस्तार करताना सांगिल्ल्या गजालींनी केन्ना लेखकाच्या हातांतल्यान बऱ्यो कथा सुटल्यात. बरी कथा बी ज्या आयल्या आनी स्पर्श करून गेल्यात ताची बरी कथा जाव येताली हें सुटलां. बरो निबंध विशय केन्ना तरी एका वर्णनांतल्यान उरला असो हांगा अशी जाणीव जाता. संग्रहांत निमाणे कडेन अजब गजब, धाक, कोल्ड मर्डर, दडपण, दाऊड, काडीपेटू अश्यो पूर्ण कथा, सर्वत्र रितीन पूर्ण कथा म्हणूं येता अश्यो कथा आमकां दिसतात. तातूंत अजब गजब, धाक, कोल्ड मर्डर कथा वाचतकच कथाकार म्हणून आनिकूय वसंत बाबा कडल्यान आमच्यो अपेक्षा वाडटात. एक बरो कथाकार आमचे मदीं येता, आयला आणि वसंत बाबाची आनीक एक वेगळी खुबी ह्या कथांनी आमकां दिसल्या. थोडेशे प्रयोग केल्या, संवादाचेरूच सगळी कथा तोरल्या. संवादाच्या माध्यमांतल्यानूच एक कथा ताणें अशे तरेन रंजक केल्या. साधारण ही गजब अजब जी कथा आसा, अजब गजब कथा आसा, ही कथा सुरवातेच्या पहिल्या डायलॉगान जी ग्रीप घेता ती मुखार इतली गती घेवन मुखार वता. केन्नाय म्हणटा एक कथेचे बीज घेवन, ठरावीक पात्रां घेवन
विशिष्ट वातावरणात बेधडक उत्कर्ष बिंदूकडे वचपी प्रकार म्हणजे कथा अशी जेन्ना आम्ही व्याख्या म्हणटा तेन्ना ही कथा गजब अजब ह्या त्या चौकटीन पूर्णपणान बसता अशें जाणीव जाली. लेखकाकडे निबंधकार आसात, लेखका भितर कथाकारूय आसात, व्यक्ती चित्रणकार आसात, पण लेखका भितर एक बरो संवाद लेखक आसा तो बरे आमकां नाटकूय दिवंक शकता फाटी फुडें तांणी बरो विचार केलो जाल्यार. कारण कथे खातीर तांचे विशय वापरल्यात ते नाटकान बरे सोबुये अशेंय आसता. फक्त कथेक म्हाका एकूच दिसलें की चडश्यो कथा आसा त्यो मरणान सोंपता, प्रत्येकाचें मरण जाता आनी सोंपता. तशें हें मातशें एक वेगळें म्हाका दिसलें, मरण जावनूच सोंपता तशें. एके कथेन एक बरो प्रयोग केला. एक हॉस्पिटलांत घरा कडेन बरी नाशिल्ली एक जाणटी बाय, भुरग्यांनी तिका आयज अवस्थेन सोडल्या, तिजो घोव गेला, त्या घोवाचे फोटवा कडेन ती संवाद करता आनी पूर्ण कथा उबी जाता. एक वेगवेगळे प्रयोग संवादांतल्यान करप, वेगवेगळे प्रयोगशीलतेन ह्यो कथा ताणें मांडल्या आनी बरी कथा आनी गती दिवपी कथा ते आमकां दिवंक शकता हाची जाणीव आमकां जाल्याच जाल्या. एक मजेशीर प्रसंग गजब अजब कथेंतलोच म्हटल्यार 60 वर्साची बायल आनी 70 वर्साचो रिटायर दादलो हांकां अचानक ते बायलेक बाळंतपण येता, गुरवारपण येता आनी तो फोन येता लेखकाक आपल्या हॉस्पिटलांत मातसो आदाराक यो म्हणून बायल बाळंत जावपाची आसा. आनी हांगच्यान लेखकाचे तकलेन वळवयता एक किडो 60 वर्साची बायलेक भुरगें आतां आनी तो घोव तिका आपयता. ह्या उमळशिकेन ती सगळी कथा फुडें जाता आनी घरान व्हडलें वादळ निर्माण जाता. बायल ताका पिशान काडटा. निमाणे कडेन ती भुरग्यांक तो पळोवपाक वता तेन्ना 1 म्हयन्याचे भुरगे धिमकुरांनी चलता म्हणसर उबे रावता आनी तो उबे रावता ते पडत म्हणून हात हालयतना तो खाटी वयल्यान सकयल पडटा. हो जो चमत्कारीक सपनाळू अवस्थेंतलो कथे कडेन हाडून सोडिल्लो बिंदू ह्या अजब गजब कथेचो जर पळयलो जाल्यार लेखकाक मिश्कील रुपान बरोवपाची कृती आसा ती बीन तितलीच जाणवता. ऑफकोर्स आमच्यातले दिग्गज लेखक महाबळेश्वर बाब सैल हांगा आसा, तांचे फाटोफाट देविदास कदम आसा जाणें खडेगांठ साहित्य लेखन केलां, बऱ्यो कादंबरी केल्या. आनी आमचो भावार्थाचो गांव आमी म्हणटा कोंकणी मनशाचो कारवार. ह्या कारवाराच्या भाशेन जो गोडवो आसा ह्या भाशेन 16व्या शेंकड्यांतल्या रामायणांत कांय उतरां मेळटा, रेर उतरां मेळटा ती आमी आज वापरिनात. ती बरीचशी उतरां हांगा ह्या पुस्तकान म्हाका सापडली, बरीचशी उतरां. हांवें सगळो हें काडिल्लो सादारण 150 ते 200 अस्सल कारवारी उतरां आनी अस्सल त्या वाठारांतली मातयेंतली उतरां जर आमी वेव्हारान हाडली जाल्यार आमची कोंकणीचे भाशेची गिरेस्तकाय आनिकूय वाडटली. पूण एकच सांगत दिसता म्हाका, प्रत्येक निबंधाच्या वर्णनांनी आनी कथेच्या वर्णनांनी जंय संवाद आयल्या ते संवाद कारवारी हेळ्यान येवंक जाय आशिल्ले, ते गोंयच्या भाशेंत आयल्या. ते तर चित्रण कारवारी, माती कारवारी, व्यवहार कारवारी, सगळे कारवारी, भास मात गोंयची दिसली. ते मातशें म्हाका वेगळेपण जाणवलें. बाकी कथापात्रांची सगळी आसा ताजी निवेदन भास वेगळी आसा, हें आसूं येता. पूण अशे तरेन हो संग्रह आमचे खातीर एक नॉस्टाल्जीक प्रवास घडयता. मळावयली फुलां अशीच फुलची, वसंतांतलो साहित्याचो वसंत असोच फुलचो अशें सांगून हांव हांगा थांबतां. नॉर्मली जंय स्टॉप जाता सेंटेन्स थंय फूल स्टॉप घालता, पूण हांव घालचो ना. हांव टिंब घालतलो, कित्याक सिलसिला जारी है. परत मेळुया. खूप खूप देव बरें करूं डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी सर. इश्टानो, हांवें आदींच म्हणिल्लें पिक्चर येवचे पयलीं ताचें ट्रेलर येता आनी जर ट्रेलरूच इतलो बरो आसा जाल्यार पिक्चर कितलें बरें आसतलें हाचो अदमास तुमी घेवपाक शकता. आतां ज्या खिणाची आमी सगळे आतुरतायेन आनी उमेदीन वाट पळयतात तो खीण आयिल्लो आसा. भोमानेस वसंत बाब सैल हांणी बरयल्ल्या आनी संजना पब्लिकेशन्स हांणी प्रकाशीत केल्ल्या मळावयली फुलां ह्या कथा संग्रहाचे लोकार्पण ह्या वेळार आमी करता. हांव मागता आमच्या मानेस्तां लागीं तांणी ह्या पुस्तकाचे ह्या वेळार लोकार्पण करचें.
इश्टानो, मळावेली फुलां ह्या कथा संग्रहाचे लोकार्पण हांगा जाल्लें आसा. हांव आमच्या सगळ्यांच्या वतीन वसंत बाबाक खूब खूब परबी भेटयता. इश्टानो, ह्या वेळार ज्या ज्या लोकांनी हे सुंदर अशें पुस्तक तयार करपाक वसंत बाबाक आदार केला, त्या सगळ्या मानेस्तांचे ह्या वेळार आमी भोवमान करता. सगळ्यांत पयलीं वसंत बाब सैल हांकां साहित्य तशेंच बरोवपाची प्रेरणा जांचे कडल्यान मेळ्ळी, तांचो सदांच तांचेर आशिर्वाद आनी हातभार आसा, ते म्हणल्यार कोंकणीतले ज्येश्ठ लेखक साहित्यीक भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. हांव मागतां लेखक वसंत बाब सैल हांचे लागीं तांणी भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल हांकां पुस्तकाची प्रत भेटोवन तांचो ह्या वेळार भोवमान करचो. इश्टानो, हे पुस्तकाचे मुखचित्र जर तुम्ही पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की हें खूब सुंदर जालां. ताका पळयतकच तें पुस्तक आमकां आपले विशीं लक्ष जें आसा तें ओडून घेता. हे सुंदर अशें मुखचित्र जांणी रंगयलां ती श्रीमती विनयाबाई राणे आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. हांव मागतां तांचे लागीं तांणी माचयेर येवचें आनी अधिकारान आपली ही प्रत स्विकारची. मागतां कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे हांचे लागीं तांणी ही प्रत तांकां भेटोवची. मागतां श्रीमती विनयाताई राणे हांचे लागीं तांणी माचयेर येवचें. ह्या पुस्तकांत जांणी सुंदर अशी प्रस्तावना बरयल्या ते आमचे प्राध्यापक नारायण महाले सर आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसा. हांव मागतां तांचे लागीं तांणी माचयेर येवन आपली ही प्रत स्विकारची. मागतां परत एक फावट उदयबाब भेंब्रे हांचे लागीं तांणी ही प्रत तांकां भेटोवची. ह्या पुस्तकाची जाणी टायप सेटिंग केल्या ते मीना पर्येकर हांगा आमचे मदीं उपस्थित आसात. मागता तांचे लागीं तांणी माचयेर येवन आपली अधिकाराची ही प्रत जी आसा ती स्विकारची. मीनाबाई, तांची प्रत आमी तांचे मेरेन पावयतले. फुडले सुवातेर ह्या पुस्तकाक वसंत बाबाक जाणी खास मदत केल्या, आदार केला ते प्राध्यापक महेंद्र देसाई सर आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. मागता तांचे लागीं तांणी माचयेर येवचें. मागता मुखेल सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर नागेश कोलवाळकर सरांचे लागीं तांणी ही प्रत तांकां भेटोवची. फुडले सुवातेर आनी एक व्यक्ती जाणी वसंत सराक खूब हातभार लायला हे पुस्तक तयार करपाक, ते प्राध्यापक सत्यवान नायक सर आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. हांव मागता तांचे लागीं तांणी माचयेर येवन ही प्रत स्विकारची. आनी मागता आमचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देविदास बाब कदम हांचे लागीं तांणी ही प्रत तांकां भेटोवची. मळावेली फुलां हें पुस्तक वाचपाची आमकां सगळ्यांक उमळशीक आसाच, पूण ताज्या पयलीं वसंत बाब सैल हांचे उलोवप आयकपा खातीर आमचे कान सामके उमळशिकेन राविल्ले आसा. वसंत सराचे उलोवप आयकपा खातीर MES वसंत जोशी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय जुवारी नगर गोंय हांगा विभाग मुखेली आनी प्राध्यापक म्हूण विद्यादानाचे तांणी मोलादीक कार्य केलां. एक कुशळ अभ्यासक, कादंबरीकार, कथाकार आनी सदांच हास्तेमुखान सगळ्या बरोबर मिसळून रावपी अशे तरेन एक मोवाळ व्यक्तिमत्व. कोमूल ही तांची कादंबरी हाचे आदी प्रकाशीत जाल्या आनी ह्या कादंबरेक रसिक वाचकां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. आयज मळावेली फुलां हो कथा संग्रह तांचो ह्या वेळार प्रकाशीत जाला. हांव मागता वसंत सरा लागीं तांणी ह्या वेळार आपलें उमनोगत हांगा व्यक्त करचें. आयच्या ह्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष मान लेखक, व्हड कोंकणीचे फुडारी एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे, ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हजे इश्ट आदले कायद्याचे प्राध्यापक
डॉक्टर नागेश कोलवालकर. नामनेचे लेखक म्हजे इश्ट भाग देवीदास कदम. संजना नामने अनेक आमचे सोयरे, मोठे कलाकार, कवी, लेखक, फामाद आणि नामनेचे प्राध्यापक डॉक्टर पूर्णानंद चारी. संजना पब्लिकेशनचे प्रकाशक आणि माझे इश्ट भाग दिनेश माणेकर. माझे युवा इश्ट कवी, लेखक आणि एक उमेदी असे उभारून येवचे पुढचे फुडले लिडर असे म्हणटा हांव. आणि एक लेखक बाब रजत हेगडे. सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सरस्वती सन्मान पुरस्कृत आणि ज्येष्ठ लेखक, नामनेचे ज्येष्ठ लेखक भारतातले श्री महाबळेश्वर सैल. सभागृहात उपस्थित आशिल्ले, सगळ्याची नाव घेना, उपस्थित आशिल्ले साहित्यिक, कवी, साहित्य मोगी, म्हजे इश्ट, म्हजे बरोबर काम करपी, म्हजे वांगडी, म्हजे युवा इश्ट, घरची आणि प्रिन्सिपल्स आयिल्ले आसात. माझे प्रिन्सिपल्स आयिल्ले आसात, आता सध्याचे प्रिन्सिपल आसात. आणि सगळे नामनेचे मानेस्त हांगा उपस्थित आसात. तांकां सगळ्यांक म्हाज्या मोगाचो नमस्कार आणि म्हजे वतीन अनेक वेळा तुमकां येवकार. मनोगत व्यक्त करचें आशिल्लें, पूण आमच्या पूर्णानंद बाबान पुराय पुस्तकाचें कितें आसा तें इन्क्लुडींग म्हजें मनोगत सांगून उडयल्लें आसा. तर म्हाजे लागीं कांयच ना, नर्वस पडटा, कितें उलयचें कांय समजना. तरी पूण लेखक किंवा बरोवपी म्हणून कितें तरी उलोवंक जाय. खरें म्हळ्यार आज म्हाका खूब खोशी जाता की हें पुस्तक आज तुमचे लागीं पावता. पुस्तक वाचका लागीं पावप आनी पावोवप ही दोन गजाली आसात. म्हाका दिसता म्हजे वतीन, म्हज्या विचारा प्रमाणे वाचक जो आसता पुस्तकाचो आनी पुस्तक वाचका पर्यंत पावयतलो, हे दोनी त्या लेखकाचे प्राण असतात, ऑक्सिजन. पुस्तक बरयलें, टेबलार उरलें आनी पावल ना, वाचका लागीं पावल ना, हाका पावयतलो मेळना, तो लेखक जिवंत आसुनूय सुप्तत आसता. हांवें बरेचशें वाचलां, आयकलां, अशें घडिल्लें आसा. जेन्नाच्यान ह्या धर्तरेचेर भास आयली, शब्द आयली आनी तेजे उपरांत बरोवपी आयले. कितलेशे बरोवपी आपल्या सृजनशील विचारान पुस्तकां बरयलीं, कविता बरयल्यो, ग्रंथ बरयल्यो. आनी कितलेशे अशे लेखक, बरोवपी, तांचें लेखन, तांची जी साहित्य कृती जी आसा ती टेबलार उरली आनी ते हे जग सोडून गेले. तांची जी साहित्य कृती आसा ती वाचका पर्यंत पावूंक ना, अशे आज कितलेशे लेखक आसात. अशेय लेखक आसात की जांची साहित्य कृती टेबलार उरली, मरण ते हे जग सोडून गेले. आणि दिनेश बाबा सारखे कांय प्रकाशक येवन त्यांचे ते उपसून काडले आनी पळयले. आनी ताजे उपरांत हे साहित्य मोलाचें आसा, हेतून भितर कितें तरी व्हॅल्यू आसा, मूल्य आसा, सोदून काडून ताणें पब्लीश केलें आनी वाचका पर्यंत पावयले. आनी तो लेखक मरणा उपरांत परत लेखक ह्या रुपान जिवंत जालो आनी जिवंत जालो. अशे कितलेशे संत आसात, ग्रंथकार आसात, आमच्या भारतांतच न्ही, सगळे कडेन. त्यामुळे आय एम व्हेरी हॅपी की हांवें जे बरयलें कोमल पुस्तक आनी आतां हें दुसरें पुस्तक
वाचका पर्यंत पावले आणि पहिल्या कोमूल पुस्तकात जी दाद मेळ्ळी, जो प्रतिसाद मेळ्ळो, कारण आज तुम्ही हांगा उपस्थित आसात, तुमकां पळोवनूय म्हाका खूब खोशी जाता. कारण सांगपाचें म्हळ्यार आय कन्सिडर म्हळ्यार तुमी माझे वाचकाचे प्रतिनिधी. असे कितलेशे वाचक गांवांनी आसात. तर हे पुस्तक आज तुमचे लागीं पावता म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता. आता जशें पुर्णानंद बाबान सगळें सांगून उडोवन दिले, तरी पण 3 गजाली म्हाका सांगच्यो दिसता. तातूंतली पयली म्हळ्यार ती सगळीच आसा, पण म्हाजेर आय एम नॉट हे कवी, हांव पोयट न्ही. पुर्णानंद बाबान एक अशे पर्यंत प्रस्तूत केले की माझ्या पुस्तकाचे कविताच बरयली ताणें. तर सांगपाचें म्हळ्यार पयले हेतून भितर 12 काणयो आसात, कथा 12 कथा आसात. तातूंतली 6 कथा ते म्हाज्या भुरगेपणांतल्या भोंवडेंतल्यान आयिल्ले आसात. भुरगेपण हे खूब म्हत्वाचें आसता. खास करून आज जो जमिल्लो म्हळ्यार आमचो जो प्रेक्षक आसा हांगा, तांकां म्हळ्यार दे आर मोस्ट ऑफ देम, वेरी फ्यू ऑफ देम आर बिलो 40. एवरीबडी इज, मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट 40 and 50s and 60s like that, एज वायज, पिराय वायज. तर हे भुरगेपण जशें जशें आमी जाणटे जायत वयतात, आमची पिराय वाडटा, तेन्ना आमकां भुरगेपणांतले यादी येतात. आनी पर्सनली म्हाका भुरगेपण आवडटा. आनी असो मनीस कोण आसा तो भुरगेपण आवडना? म्हाका दिसता कोण आसच ना. ते कशेंय भुरगेपण आसूं ते भुरगेपणच आसता. कोणी तरी व्हड लेखकान म्हणिल्लें आसा, तेजें नाटक बरयल्लें आसा, बालपण देगा देवा. तर म्हाका पर्सनली म्हाका अशें दिसता की जेन्ना जेन्ना जिवनांत आमच्या चड उतार आसतात, जेन्ना जेन्ना उतार येता, त्या उतारांतल्यान हांव अस्वस्थ जाता, शेणटा, निराश जाता, तेन्ना हांव एक भुरगेपणाच्या यादीची भोंवडी घेता. आय रिविजीट म्हाजी जी बालपणाची म्हळ्यार भुरगेपणाची जी यादी आसा, त्या मनांतल्यान हांव त्या भोंवडी मारता. आनी त्याच भोंवडींतल्यान हे आज 6 काणयो जाल्ल्यो आसात. हे बरेचशे लोकांन हातूंतले काणी वाचिल्ले आसात. ताणें म्हाका सांगिल्ले आसा, जेन्ना जेन्ना ताणें वाचली हे काणी वाचली, जशें आतां पुर्णानंद बाबान सांगलें की वाचता आसतना ते सुद्दां वाचक सुद्दां त्या तांचे भोंवडेंत वता. सो दीस इज म्हळ्यार हे एक म्हाका भुरगेपणाचे पिशेंत लागले अशें म्हणपाचें, कारण तातूंतल्यान ते 6 काणयो जाल्यो. बाकीचे 6 काणयो तेतूंतली एक काणी म्हाका खबर ना ते आज इतली, हांव एक तेजो दर्जो कितें आसा म्हाका आज कळून येयलो. तेतूंत भितर संवादूच आसा. तेतूंत ते म्हळ्यार अजब गजब. हांवें निव्वळ मनोरंजना साठी ही कथा बरयल्ली. आनी तेका एक प्रसंग आसा, तो प्रसंग सांगले जाल्यार तुमी बिलीव करचो ना. एकच दिसा भितर बरयल्ली काणी आसा ती. तशें जशें त्या काणयेंत आयला तशेंच ते जाल्ले आसा. तुमी वाचले नंतर कळटलें. जशें जे काणयेंत जाल्ले आसा तशेंच ते जाल्ले आसा. ती खरी गोश्ट ना, ती वास्तविकेक आधारून ना, पूण ती संवादानच ती आयिल्ली आसा. ना जाल्यार बाकीचे 5 काणयो आउट ऑफ रिमेनिंग 5 कथा ज्यो आसात, ते कथा जरी काल्पनीक असल्यो, फिक्शनल असल्यो, तरी वास्तविके धरून तसंच. ही काणीचो कोल्ड मर्डर, ही काणी किंवा दडपण किंवा धाक तर आनी जितली ट्रेजडी आसा हितून भितर तेच्या पेक्षा जास्त ट्रेजडी आसा. आनी तशीच दडपण आसा, ती सुद्दां तेच्या पेक्षा जास्त ट्रेजडी आसा. पूण म्हाका ट्रेजडी चड आवडची ना. हितून भितर ते एका दुसरें हें नाशिल्लें, उपाय नाशिल्लो. मरण, कांय काण्यांत मरण आयलां आनी तातूंतल्यान सोंपता ती. मरण येवन सोंपप हें बरें न्ही, पूण तेतूंत दुसरो उपाय ना, म्हूण तें तशें जाल्लें आसा. पुर्णानंद बाबा सांगचें दिसता म्हाका. आनीक काणी म्हाजी येता, तातूंत रीण म्हणून ती काणी आसा. तेतूंत भितर मरण ना, पूण मरणा भितर वता तो, पूण मरणांतल्यान भायर येवन बरेंच कितें करता.
अशी काणी आज जाल्ली आसा आनी आनी हेजे फुडें बी जातलें. तर दिस इज एक पयली गजाल जाली पुस्तका बद्दल. पुस्तका बद्दल आनी एक गजाल सांगची म्हळ्यार एक पेज काडले दुसरे पेजीचेर हांगा ताजो उल्लेख जाल्लो आसा, पूर्णानुभवान केल्लो आसा हांगा. हे जे पुस्तक आसा ते पुस्तक 50, 60, 70 आणि 80 दशकांत वावुरतल्या म्हज्या गांवच्या जाणटेल्यांक अर्पण केल्लें आसा. आनी तेतूंतल्यानूच हे पुस्तक मातसो काणी जाल्ले आसात आनी तेतूंत खंय ना खंय हे जाणटेले आयिल्ले आसात डायरेक्टली इनडायरेक्टली. पूण म्हाका एक त्या जाणटेल्या बद्दल एक थोडेशे सांगचे दिसता, कारण स्पीच वाडटा दिसता म्हाका, पण म्हाका ना कारण आमचे उलोवपाचे आसात. पूण तरी थोडक्यात सांगता. आमचो एक गांव शेजेबाग माजाळींतलो एक ल्हानसो वाडो. ह्या वाड्यार 25 ते 30 मे बी 32 घरां आसात, अजुनूय आसात घरां. आनी खास करून 60 आणि 70 दशकांत जे आमचे जाणटेले आशिल्ले त्या वेळार, ते जाणटेले तेन्ना आमी भुरगे, आनी ते जाणटेले म्हजे साठी तरी सगळे भुरग्याक आमी उलयतना आयकताले, पूण ते म्हाका दिसना की ते एक्सप्रेस करूं शकनात. पण हांवें आज अनुभवलें आनी आज म्हाका कळटा की ते जाणटेले आमचे हिरो आसले. आज जर तुमी आजच्या जनरेशनाच्या भुरग्याक जर विचारले तुमचो आदर्श कोण, हिरो कोण, तर ते सांगतले कोण विराट कोहली किंवा सचिन तेंडुलकर किंवा APJ अब्दुल कलाम किंवा मोदी. पूण आमचे त्या वेळार आमचे जे जाणटेले आशिल्ले तेच आमचे हिरो आसले. तांची एक थोडीशी गजाल सांगता. आमी केन्नाय सैलबाब आसा थंगा, अण्णा म्हणटा आमी, तर केन्ना डिस्कस करतात आमी. हे जे जाणटेले तेतूंतले काही जाणटेले असे आसले की हे आमच्या गांवच्या लोकांची म्हळ्यार ऑक्युपेशन, मेन ऑक्युपेशन म्हळ्यार शेती. स्मॉल फार्मर्स, पिजन, ल्हान फार्मर्स. पोटाक कितले जाय तितले शेत, थोडे आसल्यार मागीर ते थोडेशे वापरतात. आनी ह्या गांवांतली जी इकॉनॉमी, एग्रेरियन इकॉनॉमी आनी गांवांतली इकॉनॉमी आनी सोशल ऑर्डर जो आशिल्लो त्या वेळार, तो सोशल ऑर्डर, सामाजीक आनी आर्थीक वेवस्था म्हणटा आमी, ती अशी आशिल्ली की स्वयंपूर्ण, आज स्वयंपूर्ण म्हणटात, ती स्वयंपूर्ण अशी वेवस्था आशिल्ली. आनी हे जाणटेले, ह्या जाणटेल्या भितर कांय जाणटेले सिलेक्टेड अशे, ते त्यांची जी शेताची कामां, त्या सिजनाचेर जी कामां आसताली ती कामां कलात्मक, इतले कलात्मक हेजेन करताले. गुडी घालूं जावं, मेरा करूं, किंवा तो होरो म्हणटा आमी कसता आसतना, नांगरता आसतना, तो होरो तो ओवल शेपाचेर चलता, जोत धरता आमी आनी फिरयतात. ल्हान एक कुणगेक 2-2 होरे आसतात, किंवा व्हड कुणगे आसतात 3 होरे जातात. ते इतले नीट, म्हणल्यार ते कसता आसतना एक सुद्दां खडी म्हणटा आमी, ते चुकून हे वचना, स्ट्रेट, इतले कलात्मक. केन्ना केन्ना गोरवाक आमकां तण न्हुवचें पडटा, कापून व्हरचें पडटा. तातूंतले कांय लोक अशे आसले की तेणे जर जेन्ना तण कापले जाल्यार त्या मळार किंवा त्या मेरेर किंवा त्या आड्यार ते कापले नंतर आमी आज क्रिकेट मैदानाचे म्हणटा ते कटर आसता, त्या कटरा पेक्षा बरें कापता. अशे तरेचे आमचे कांय लोक आशिल्ले आनी ते आमचे हिरो. आमी त्यांचीच कामां, आमकां काय कोणी कामां शेतांतली शिकोवंक ना. आमी शेतांत खूब कामां केली, पूण तांची कामां पळोवन आमी शिकले. जे जे तांकां लागता, जे म्हळ्यार सर्विसीस लागता, ते स्वता करताले, स्वयंपूर्ण, गरजा कमी, आनी ते कितले तांदूळ जाय, कितले भाजयो जाय, रान भाजयो आनी स्वताचे भाजी तयार करताले. आनी कांय सर्विसीस आमकां भायल्यान घेवचीच पडटाली, ती सुद्दां बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम म्हळ्यार तूं तुजो वस्तू दी आनी तांची सर्वीस दी. आमकां म्हाग लागतालो, आमकां मेस्त लागतालो, आमकां मेस्त आनी जायते सर्विसीस लागताले. पूण तांकां कितें वर्सांतून एकदां आमी निवणे टायमाचेर, शेत कापच्या टायमाचेर, जेन्ना आमची हे जाता कितें
पिकता शेत आणि शेत कापता आमी मळणी जाता आणि शेत कापून जाल्ले उपरांत आमी तांकां रकाद दिताले, ते जाणटेले रकाद दिताले. 5 वजी धान दिली तेणेच येवन घेवन वयचे ते. कितले कशें जाता तितले 5 वजी धान वयले म्हणल्यार वर्सभर म्हाल्याची सर्वीस आमकां मेळ्ळी. तो म्हालो दर म्हयन्याक आमच्या आंगणांत मेरेन येवन बसून कोण कोणाचे केस वाडला ते कापून वता. मेस्त आमी सगळे कोयती, कुराडी, खोरे हे जर घेवन गेले ते 1 वर्सा भितर फ्री इन द सेन्स तांकां 5 वजाची धान दिल्ले आसताले. अशे तरेचे आमचे हे इकॉनॉमी आसताली. नुस्तें आमच्या घरांत तर आमचीच जाग्याचेर ते नुस्तेकार रावताले वेळेर म्हणल्यार समुद्रा किनाऱ्याचेर. थंय ते नुस्तें घेवन बुटी भरून हाडटाले आनी ते आट्यांनी पडीचे उडवाचे अशे तरेन ते नुस्तें घेताले. केन्नाय आमचे ल्हानपणांत आमकां बटाटे टोमॅटो जे भायर बाजारांत मेळटा ते नासले. केन्नाय परब किंवा आनी लग्न कोणाचें जालें जाल्यार सोशल ऑर्डर म्हणटा ते एक सांगता तुमकां त्या वेळाचेर सोशल ऑर्डर अशी आसली, समाज वेवस्था. वाड्यार काही कोलवाची घरां आसली आनी सगळे गोठे कोलवाचे म्हळ्यार तणान शिविल्ले. ते वर्साक रिपेर करचे पडटाले. जेन्ना जेन्ना ते रिपेर करूं जाय मे म्हयन्याक एप्रील म्हयन्याक वाड्यावेले सगळे लोक येवन करून दिताले. काय ना तांकां मजुरी काय ना. आज आमगेर जाय फाल्यां तुमगेर अशे तरेचे काम चलताले. कोणाच्या घरात चलयेचे लग्न जमले जाल्यार 5 दिसां पयले तो आंगणात माटोव, रोशा माटोव, आयदनां आनी लग्नाच्या दिसाक ते रांदपाचें काम 12 ते 15 रगड्याचेर सकाळीं 3 उठून वांटप. हे तरेचे काम चलताले. आनी भाणाची भाणां सोजी शिजोवन आनी जे गेस्ट म्हळ्यार ते आमचो न्हवरो घेवन येताले लोक ते वयर गांवाचे म्हळ्यार हळगाव उळगाव तांकां सकाळ सुट्टाले चलून येताले ते तांकां पेजेचें जेवण सगळे शेजाऱ्यागेर सांगनासतना. अशे तरेची सोशल ऑर्डर. कोणी जर मरण पावलो तर सगळे आपले लाकूड घेवन मुसंडेचेर आमकां डिपोचे वगैरे गाडी लाकूडाची गरज पडनासली. अशे तरेची वेवस्था आसली. आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या वाड्या वयले कांय म्हळ्यार 30s आनी हांवें पळोवना ते आयकल्ले आसा 1930 आनी 40 ह्या दरम्याचे कांय तरणाटे ल्हान आसतना ते ब्रिटीश आर्मी इंडियन ब्रिटीश आर्मींत गेले आनी सेकंड वर्ल्ड वॉर जालो आनी ब्रिटीश आनी UK आनी इंडियन ब्रिटीश गव्हर्मेंट हांचो एक करार जाल्लो. तातूंत भितर सपोर्ट करूं जाय तेजे नंतर आमकां फ्रिडम जाय ते चड सांगना तुमकां. पूण हे आमचे वाड्या वयले कांय लोक त्या सेकंड वर्ल्ड वॉराक सैनीक म्हूण गेल्ले. तातूंतले कांय लोक परत येवंकच ना. आनी तांच्यो बायलो ल्हान भुरगीं म्हळ्यार ल्हान आसतनाच थ्रू आउट ते म्हळ्यार बाल विधवा जावनच तेंचें जिवन गेलें. आनी कांय परत रिटायर जावन येयले. 10 ते 15 रुपया पेन्शन मेळटाली. ह्या वाड्यावेले लोक सेकंड वर्ल्डाक पार्टिसिपेट केल्ले. आनी म्हत्वाचें सांगचें म्हणल्यार आज हांव तुमचे मुखार उलयतां उबो आसा त्या वेळार 1950 ह्या अर्ली 50s म्हणटा आमी तेन्ना गांवच्या कांय जाणटेल्यांनी आमची भुरगीं शाळेंत शिकूं जाय जशी भांगणारी भुरगीं शिकून व्हड जावन पुणा मुंबय आनी बेंगलोर वतात तशी आमची भुरगीं हे ताणीच शिकिल्ले निरक्षरी लोक ताणीच चिंतले आनी कसले रिसोर्स नासतना मुष्टी फंडाच्या आदारार शाळा सुरू केली. हे आमचे एक विजन पळयात तुमी निरक्षरी लोकांचे विजन पळयात. ते विजन मनात दवरून ताणें शाळा काडली आनी त्या शाळेच्यान आज हांव मुखार आसा. ते ताणें त्या वेळार चिंतिल्लें हे अशें जातलें. तर टू पे द होमेज आनी तांकां रिस्पेक्ट दिवसाठी हे पुस्तक आमच्या गांवच्या जाणटेल्यांक अर्पण केल्लें. कारण ऋणानुबंध हो असतात खूब तरेचे ऋणानुबंध आसतात. सामाजीक ऋणानुबंध असतात. तातूंतलो हो एक आमचो भौशीक आमच्या वाड्या वेगळ्या लोकांक ऋणानुबंध तांकां एक आमचे एक वॉनर दिवचेसाठी हे पुस्तक तांकां अर्पण केल्लें आसा. तिसरी गजाल आनी दुसरी कांय सांगना थोडक्यात सांगता. तिसरी गजाल ह्या पुस्तकाचें नांव मळा वयली फुलां
नॉर्मली अशें आसता की जेन्ना कथा संग्रह आसता तेतूंत 12, 15, 20, 25 अशे काणी असतात आणि एक काणयेचें नांव पुस्तकाचें नांव आसता. हिंगा महान लेखक आसात म्हजे समोर देविदास राव आसा आमचो व्हड लेखक, सहेल बाब तर आमचो नॅशनल आणि इंटरनॅशनल अशे ख्यातीचे, आणि ह्या वाड्यावेले एक आमचे ह्या येदेशे वाड्यावेले एक महान सरस्वती पुरस्कृत सन्मानीत असे एक लेखक जावन आयले. इतले व्हड इतलो ल्हान वाडो, तातूंतल्यान हे इतले महान लेखक जाले. ही एक व्हडली गजाल. तर मळावेली फुलां हे नांव कशें आयलें, म्हाका हो प्रश्न आमच्या महेंद्र बाबान विचारलो. त्या वेळाचेर ताका हांवें अशेंच कितें तरी सांगून आय हॅड टू टॅकल हिम लायक, पण खरें कितें सांगू ना, कारण आज सांगचें आसा, तुमी आयकय. तर ही मळावेली फुलां हितून भितर हितून भितर एकूय कथा अशी ना की ताचें टायटल मळावेली फुलां. हांवें मातशें तें हें केलें, चेंज केली ती प्रथा आसा ती जरा, अशें कितें रूल आसा अशें म्हाका कांय दिसना, म्हाज्या कांय लक्षात येवना तें. पूण मळावेली फुलां हें नांव सुटेबल आसा अशें म्हाका दिसलें, कारण तुम्ही जर स्पेशली आता ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यांत मळार शेताच्या देगेवयल्या किंवा आड्याच्या लागीं आशिल्ल्या मळार, रानांतल्या मळार, खंय तरी मळार जर तुमी पळयले थंय तण केल्लेले आसता. त्या तणांत ल्हान ल्हान सुंदर हळडुळी, तांबडी आनी धवी, कसली निळी, कसली कसली फुलां, बारीक बारीक फुलां फुलिल्लीं असतात ह्या दिसांनी, स्पेशली ऑक्टोबर नोव्हेंबर. आणि पारतून जर पळयले, एक ऑब्जर्व करतले काही लोक असतात, पारतून जर पळयले त्या फुलांचे बारीक मोठे, ल्हान बारीक मोठे असे मोहामूस कुय 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 करत फिरत असतात. मोहामूस फुलाचेर सदांच असतात, पूण इतले बारीक फुलाचेर मोहामूस फिरतात. कित्याक फिरतात ते कित्याक फिरतात म्हणल्यार त्या ल्हान इतले ल्हान फुलाचेर फुलांत सुद्दां नॅक्टर आसता. मोहामूस कित्याक येतात, नॅक्टर व्हरपाक, आनी मागीर ते मोव करतात, तांची लाळ तितून मिक्स करून तरी ते मोव जाता. म्हणल्यार थोडक्यात सांगची म्हणल्यार प्रत्येक फुलाक मोव आसता. ते ल्हान आसूं व्हड आसूं, रान फुलां आसूं आमी स्वता केल्ली फुलां आसूं, प्रत्येक फुलाक मोव आसा. आमी भुरगीं त्या वेळाची ही ल्हान फुलां सारकी फुल्ली, कांय फुल्ली बरी व्हड जाली ती हांव समजता. म्हाजें एक अशें दिसता म्हाका की आमी फुलां, त्या रान फुलां सारकी फुलां, मळावेली फुलां सारकी, तो एक विचार म्हज्या मनांत आसा. आनी दुसरो म्हणल्यार 12 काणयो ज्यो आसात, आज पूर्णानंद बाबान बरे भशेन सांगला की 12 काण्यांत कितें कितें आसता, आनी तुका वाचल्या नंतर कळटलें. 12 फुलांत अशेंच खंय तरी नॅक्टर आसतलें, आनी वाचक मोहामुसा भशेन ल्हान व्हड समालोचक आनी कितें सगळे जण प्रतिक्रिया दिवपी, वाचून तेजेर चिंतन मनन करपी अशे वाचक आसतात. तांकां हे नॅक्टर खंय तरी चाखूंक मेळटले अशी आशा धरून मळावेली फुलां हे नांव. आनी म्हाका जास्त कांय उलयचें अशें दिसना, कारण पूर्णानंद बाबान अशे तरेन उलयल्लें आसा की तो मुळातच कवी. हांव कवी न्ही, म्हाका म्हाजें पिंड कवीचें पिंड ना, पूण हे कितें उलोवपाचें असले 4 शब्द उलयले इतलें सांगून हांव विसय घेता. जास्त वेळ घेतलो तुमचो, थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तुमची उपस्थिती पळोवन हांव खूब खूश जाल्लो आसा. तुमकां हांव म्हाज्या मनकाळजांतल्यान उपकार मानता. उपकाराचें उलण फॉर्मल जातलें, आनी म्हाका आनीक खोशी जाता की म्हाका आयज हांगा ह्या सुवाळ्याक अशे तरेचे मानस्त मेळ्ळे. ते मानस आमचे व्हड फुडारी, महान लेखक कोंकणीचे आनी कोंकणीचे विद्वान उदयबाब मेळ्ळे. नामनेचे आमचे लेखक कदमबाब म्हाजो कंटेम्पररी, आनी म्हाजो खास इश्ट आमचो डॉक्टर कोलवालकर, आनी कवी, गायक आनी कलाकार, व्हडले कलाकार पूर्णानंद बाब मेळ्ळे. हाजी म्हाका खुशी जाता. देव बरें करूं म्हणटा तुका. थँक्यू वेरी मच. देव बरें करूं वसंत सर. खूप सुंदर उतरांनी तुम्ही तुमचे मनोगत हांगा व्यक्त केल्यात. कोंकणी सरस्वतीच्या आंगणात अशीच तुमचे कडल्यान सेवा जायत रावची, आनी तुमची आनिकूय पुस्तकां येवची आनी आमकां वाचपाक मेळची अशेंच हांव सगळ्यांच्या वतीन तुमचे कडेन मागता. खूब खूब देव बरें करूं. इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां
मानाचे सोयरे म्हण लाभिल्ले आसात. एक नामनेचे आणि अष्टताशी असे व्यक्तिमत्व भौमानीस देविदास बाब कदम. नामनेचे साहित्यिक, कथा, कविता, कादंबरी, नाटक, बाल साहित्य आणि गीत असे साहित्याचे विंगड विंगड प्रकार खेळोवपी एक अष्टताशी असे व्यक्तिमत्व. आज मेरेन तांच्यो 10 कादंबरी, 2 कथा संग्रह, 1 बाल नवलिका, 3 कविता संग्रह प्रकाशित जाल्यात. तांचे साहित्य इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कन्नड, मल्याळम तसेच हेर भारतीय भाषांनी अणकारीत जाला. तसेच शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांत तांच्या साहित्याचो आस्पाव जाला. केंद्रीय साहित्य अकादमी, कोंकणी भाषा मंडळ, डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन, कला अकादमी, विश्व कोंकणी केंद्र अशा जायत्या प्रतिश्ठेच्या संस्था संघटनांनी तांच्या विविध कार्यांची नोंद घेऊन तांचे भोवमान घडोवन हाडल्यात. तशेंच तांकां साबार राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार फावो जाल्यात. हांव तांकां येवकार दिता आनी मागता तांचे लागीं तांणी आपले मनोगत हांगा व्यक्त करचे. वसंत बाब पुस्तकान वसंत म्हणटा, आदरीत न्ही बाब म्हणपाची. वसंत बाब क्वॉन्टिटी ऑडियन्स जमोवप सामकें सोंपें, पण क्वॉलिटी ऑडियन्स जमोवप कठीण. आज ती क्वॉलिटी ऑडियन्स जमयला. आयज आमचे मदीं आसात आमचे सगळ्याचे आदरणीय ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे. आजच आमची पयलीच वळख जाता, आमी केन्नाच एकमेकाक पळोवना. डॉक्टर नागेश कोलवाळकर हो एक ह्या शुभ प्रसंगार आमची इश्टागत सुरू जाता अशें आमी समजू हरकत ना. म्हणजे इश्ट कितें सांगू, कितकी उपाधी दिवं. लेखक, कवी, गायक, संगीतकार, संघटक, नाट्य कलाकार म्हणजे भाव डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. आणि आज कोंकणी साहित्य जाची वरवी उजवाडाक येता ते म्हणजे खास इश्ट म्हणजे भाव भौमानीस दिनेश मणेरकार. ताळी जाऊ तांच्यासाठी. जांचे कडल्यान आमी खूब अपेक्षा बाळगून आसात. कवी सूत्रसंचालन करतात ते रजत हेगडे आणि म्हजे मुखार बसलात ते म्हणजे साहित्यिक इश्ट डॉक्टर नारायण महाले, हांगा डॉक्टर सावंत आसा, रमेश लाड आसात, आमचो आणि सगळ्यात महत्वाचो आमचो साहित्याचो मानदंड सरस्वती सन्मान प्राप्त आमचे सैलमाम आसा. तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो नमन. आणि निमाणे कडेन आयज आमची उत्सव मूर्ती वसंत बाब. तुका परबी वसंत बाबाचे हे दुसरे अपत्य साहित्यीक काय मरे. अशी तुका 2 अपत्या, पण हांगा फॅमिली प्लॅनिंग ना. हांगा तुझ्या आनी कौरवा भशेन 100-101 करूं येता. 101 माती दुशाला एक भयण आशिल्ली ताका. पण करू हरकत ना, पण तू मात्र धृतराष्ट्र जायनाका. ते महत्वाचे. तुझे तो केन्ना केन्ना उलयतना म्हजे कडेन म्हणटा आपण खूप उसरां सुरवात केली. बेटर लेट देन नेवर म्हणटा पळय आमी. मार्क ट्वेनान कितें म्हणलें खुर्सा वसंत बाब, एज इज एन इश्यू ऑफ माइंड ओवर मॅटर. इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मॅटर. आमची उदय बाबाक आसा 80 वर्सां नंतर आमकां कितलीशीं पुस्तकां दिली. 2 अशी जबरदस्त कादंबरी दिली. उदय बाबूच आसा आमकां. आनी एक खंयचो तरी महान मनीस म्हाका नांव याद जायना की तो वयाची 80 पिराय हुपून गेल्ली पेटी वाजोवपाक म्हणून ताणें पेटी मास्तर आपयलो. पेटी मास्तर सांगलें तुमची बोट थरथरता, शेक जाता. ताणें म्हणली म्हजी बोट थरथरता, तकली थरथरू ना अजून. हे जो होश आसा पळय, आपूण लेट केलें हें केलें तें काय लक्षात घेवपाचें नासता. हौसला जाय. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है.
यू ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलो से उडान होते. तू हौसला दवरला, तुझ्यानी कितलीही पुस्तकं बरोवपा येता आणि यू आर कॅपेबल ऑफ दॅट आणि आय एम प्राऊड ऑफ यू. तुझी पुस्तकान म्हाका नॉस्टॅल्जिक केली. त्या वेळी आम्ही जगला, म्हणजे घर चित्ताकोला. हांव नकळो तुम्ही किती जाण म्हाका वळखतात ते जिणे आम्ही जगला ती कथा सगळी वास्तवीक म्हाका म्हणजे बालपण सगळी याद जाली जीण. अशाच एक पुस्तकान म्हाका नॉस्टॅल्जिक केलेलें. पेडण्याक हांव असोच मुखेल सोयर म्हणून गेल्लो पुस्तक प्रकाशनाक, म्हणजे आतां जालें पुस्तकाचें प्रकाशन, अद्वैत साळगांवकरालें. ताणी अशेंच आपलेच जीण पुराय बरयला तातूंत. आणि म्हाका दिसलें तें खंय तरी म्हज्याच जीण. आणि तेन्ना हांवें नाधो महानोर हे मराठी कवीची एक हांवें थंय उल्लेख केलो. नाधो महानोर म्हळ्यार व्हड कवी मराठींतलो, आणि तो शेतकार आशिल्लो. ताचे सगळे साहित्याचे स्त्रोत हे शेत. ताची कविता आसा, या शेताने लळा लाविला असा असा की सुख दुःखाला परस्पराशी हसलो रडलो. आता तर हा जीवचा अवघा असा जखडला, मी त्यांच्या हिरव्या बोलीचा शब्दचा. तशा तू अनुभवाचो शब्द झाला तुझे साहित्याचो. ह्या मनशान मूल बरयले, खूप खूप भोगले अनुभवले आणि तीच ताचे साधन थारली. आणि ते ताचे अनुभवाचे हुंकार त्या हातूंत आले. कुमूर वचून हांव रडलो अक्षरशः. ते अनुभवांतल्यान बरयले. आमी लेखक 3 तरांनी बरयतात. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स, सेकंड पर्सन पर्स्पेक्टिव्ह आणि पार्टिसिपेटरी मेथड. हे तुझे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स. आणि अशें म्हणटात की संवसारांतले बेस्ट साहित्य हे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स असता. आमी सैलबाम आमी सगळे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स बरयतात. देवाने कुठे बरयली, मध्ये मध्ये फक्त करचे पडटले. हे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स ते ताजे आशिल्ले. आणि फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आशिल्ल्या ताची ती कोमूल आमकां सगळ्या काळजाक भावली. आणि लेखक हो जो हातान बरयता न्ही, तेच्या परस तो काळजान चड बरयता. आणि काळजान बरयता तेच काळजा कडेन पावता. तुझे एक आमी एक गजाल लक्षात दवरूंक जाय वसंत बाब, की आमी बरयता ते कित्याक बरयता, कित्याक बरयता. एक तुम्ही भायर ते हे पळयलात अशें ईश्वराची चित्र आसता न्ही, नटराज तो तांडव नृत्य करता आणि त्याच्या पांया पोंदा एक बावलेश आसा. तुम्ही सांगपाक शकतात ते बावली कोण, तेजें नांव सांगपाक शकतात कोणी, कितें तें. की हांव तुमकां प्रश्न त्या साठी विचारता की म्हाका याद जायना, रिकॉल जायना. 2 नांव आसा तेका. मुयालक, ताचें नांव मुयालक. ते खंयचे गजालीचे सिंबल तुमी जाणात? द्वेष, अज्ञान, मूर्खपणा आणि स्वार्थ याचे सिंबल ते. आणि तो नटराज तो पांया पदाक कोणा चिडीत तेका. आणि हे 4 दुर्गुण समाजाची घडी विस्कळीत करता. आणि ही समाजाची घडी विस्कळीत जायनय म्हूण आमच्या भारतीय परंपरेन 4 वेद दिले आमकां, 18 पुराणे दिली, 108 उपनिषद दिले, 64 कल दिली, 14 विद्या दिली, 6 शास्त्र दिली. आणि हे सगळे ते सगळे नष्ट करता. नाटिकल दिली, नाटिकल 64 कली येता. हे सगळे दितात. ऋग्वेदात इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एक रुची आसा, साहित्य संगीत कला न जाते, लांगुल शृंगा विणकी पशुते, रणेन खाऊनी वाचते, चतुष्पदांचे भूभाग्य. तुमकां अर्थ कळिलो आसतलो. पण साहित्य संगीताची हे महत्व आसा. आणि साहित्य संगीत हे गजाली नष्ट करतात म्हणजे साहित्य. आणि सैलबाब, वसंत बाब, सैलबाब म्हणजे की 2-3 सैला, सैलबाब. आणि हांव सदांच म्हणटा की लेखक हे जन्मा येतात. आणि हे जर हांची सैल परंपरा पळयली जर जायत पळयात, सैलबाम पयल्या, ताजे नंतर लक्ष्मण सैल म्हजो खूब इश्ट तो. म्हणजे बहुतेक साहित्य मराठीत ताणें वेगवेगळें बरयला. गेलो पयलींच तो भायर पडलो. उत्कृष्ट नाटककार, 2 आखांताची नाटकं बरयतात ताणें, कितलेशे लेख बरयलात. ताजे नंतर सुदाम सैल न्ही तो, चमकला धुवाचा तारा बरोवपी कोण तो, उबो हांगाच आसा.
बाबा हो तिसरो चवथो वसंत आमचे हे राजश्री बरयता आणि महत्वाचे सांगचे म्हळ्यार म्हजी आई तांची भाची. म्हजी आई बरी व्यासंगी आशिल्ली, त्या काळात मुर्की शिकिल्ल्याक टिचरीचे जॉब मेळटाले. म्हजी आई भजनां घडयताली, काणी घडोवन सांगताली. म्हाका दिसता तो जो स्रोत आसा पळय तेमगेलो साहित्याचो तोच म्हाका बी येवंक ना न्हू. आनी तशें जर आसत हांव सगळी सैल फॅमिलीक मना काळजा आसा नमन करता. तो स्रोत जर म्हजे भितर आयिल्लो आसल्यार म्हणजे ही सैल परंपरा ही लेखकाची परंपरा. आणि लेखक हो जन्मा येता कित्याक लेखक जन्मा येता लेखक 5 गुण आसची पडटा. कित्याक लेखक हो संवेदनशील आसता आणि तो संवेदनशील आसा ते आमकां कळटा ताची ख्यास्त कथा ती कोल्ड मर्डर वाचतना कळटा. अति संवेदनशील मनाच्या खंय अंतर्प्रवाहाचेर जेन्ना बाह्यातकारी गजालीचो परिणाम जाता तेन्ना खंय तरी एक तरंग तयार जाता आणि त्या तरंगाक अनुभवाची जोड मेळ्ळी की ताचेच उफाळून ल्हार जातात आणि ल्हानी वयर पेज पळय आमगेर कशी खतखतून वता तशी ती ओतू लागता आणि तेच बरोवप आसता. हो संवेदनशील म्हणूनच हे सगळे लेखक जाले सगळे सैल संवेदनशील आसूं जाय अशें म्हाका तरी दिसता. दुसरी काय संवेदनशील म्हणजे तूं बायलांक मुद्दम एक काणी सांगता. कालिदास आशिल्लो न्ही कालिदास. हो कालिदास तो पयलो ताका अभ्यास प्रकांड पंडित नाशिल्लो. ताका बायल ती विद्योत्तमा प्रकांड पंडित बुदवंत सामकी. ताका फसोवन लग्न केल्लें आणि तो सेन्सिटिव्ह आशिल्लोच कित्याक तो लेखक म्हणून जल्म आयला कवी म्हणून जल्म आयला. तो कितें उलोवप. प्लेटो एक बरें वाक्य आसा की वायज मेन टॉक बिकॉज दे हॅव समथिंग टू से अँड फूल्स टॉक बिकॉज दे हॅव टू से समथिंग. हो हे कितें हे जशें पचकी उलोवप. बायलेन एक दीस तिडकीन म्हणली अस्तिक कच्चित वागर्त आहा. तुजी उतरां कितें उलोवण्याक अर्थ आसा. मना लागलें सारकें. मनशाक खंय कोणी कितेंय म्हणल्यार खंय मना लागना. बायलेन म्हणल्यार खंय चड मना लागता. बायलांनी मातशें सांबाळपाचें उलयतना. गेलो घरांतल्यान भायर सरून गेलो म्हणल्यार गेलोच गेलो आनी परत आयलो खूब काळा नंतर 3 महाकाव्य घेवन परत आयलो. पळय हा अस्तिक कच्चित वागर्त आहा म्हणिल्ली बायलेन. पयलें महाकाव्य कुमार संभव ताची सुरवात कशी जाता पळय. अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा अस्तीन सुरू जाली. दुसरें महाकाव्य मेघदूत ताची सुरवात पळय कच्चित कांता विरह गुरुणा दुसरी महाकाव्याची सुरवात. तिसरें रघुवंश सुरवात पळय पहिली वागर्त हा निवसम प्राप्त. भायर दिसता अरे येदो मोठो पंडित जालो घो आपल्याला आमी आतां बरें लावया गुड बाय ना म्हणटा गेलो आनी ताचें मरण श्रीलंकेत जाला. मागीर भोवती पागलत ती गेलो म्हणटा तुमी बायलां नवरी सांगा. म्हणटा अति संवेदनशील मनाचे हो प्रकार आसता पळय. तो क्रौंच पक्षान मारले. कोणाक मारले. त्या पक्षाक क्रौंच पक्षाक आणि पाड्यान मारले. नर पडलो ती मादी विवळटा आणि तेन्ना त्या वाल्मिकीच्या तोंडातल्यान उतर येता भायर मा प्रतिष्ठा मा निषाद हा या जन्म. कितें त्याचो अर्थ सांगता की तू हे कित्याक मारले हाच्यान तुजी प्रतिश्ठा वायट जातली. तेका पयलें महाकाव्य आनी मागीर फुडें आमकां 24,000 श्लोकाचे महाकाव्य मेळ्ळे. संवेदनशील मनांतल्यान येयला कळ्ळें न्ही. आणि लेखका कडेन 4-5 गुण आसात त्या लेखकान आपूण जावन करूं जाय. ते म्हणल्यार लेखका कडेन गुण जाय तो अनुभव पुंजोवपाचो. अनुभव जर ना जाल्यार लेखकाक काय अर्थ ना. मुद्दाम तुका सांगता की समाजात काय पाक आसा. हांवें खंय तरी कोणाच्या तरी भाशणांत आयकलें की वाचिल्ली लक्षां ना. पयलें पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. दुसरें एज्युकेशन विदाउट कॅरेक्टर. सायन्स विदाउट ह्युमॅनिटी. कॉमर्स विदाउट मॉरॅलिटी. आणि तातूंत हांव एक एड करता लिटरेचर विदाउट मॅसेज. आमी मॅसेज दितात. लेखक करता कितें. लेखक समाजातली धोंगा पोंगा ते आमकां दाखयता.
विचार करपा लायता. हे समाज जुव्यांनी असो जगता ताका साखो बांदपाचें काम लेखक करता आनी हें काम लेखकान करपा जाय. लेखकान उद्देश लक्षात दवरपा जाय की आपूण बरयता कित्याक, आनी तो उद्देश जर तो लक्षात दवरून जर बरयत जाल्यार तेजें साहित्य खूब सुंदर जावन भायर सरता. आनी लेखका कडेन आसचें पडटा निरीक्षण शक्त. हांव तें पुस्तक पुराय वाचलें, कांय कमतरता त्रुटी म्हाका दिश्टी पडल्यो, पण ते सांगना हांव. ती खूब सुंदर बरयलां. आय एम प्राऊड ऑफ यू म्हणून परत एक फावटी सांगता की एक गजाल लक्षात दवरूं की लेखकाक जबरदस्त निरीक्षण शक्त आसची पडटा. एक उदाहरण दिता. राजा ऋतुपर्णा, हांव बंद करता थांबयता. राजा ऋतुपर्णा जो आशिल्लो पळय, मुद्दम नल दमयंतीचे तुमकां खबर आसा नल कसो तो कर्कोटकान चाबून तो गेलो, पयस गेलो, तागेलें हें जाता. परत ताका सोदून काडपाचें आसता. भीम राजाक, विदर्भ देशाच्या राजाक दमयंतीचे बापाय म्हूण तो मुद्दाम एक अफू घालता की दमयंतीचे स्वयंवर करता. आनी हे तर लोकांक धाडटा. ताका कळटा की बाहूक नांवान तो नल हाजी दरबारात आसा, कोणाच्या ऋतुपर्णाच्या. आनी 2 दीस आसतना सांगून धाडटा तूं यो म्हूण. आनी ताका खबर आसता की हो जो आसा पळय नल राजा, द फास्टेस्ट चॅरियट ड्रायव्हर, म्हळ्यार तो थंय जर आसत तर ऋतुपर्ण ताका घेवन येतलो. आनी तशेंच जाता. आनी येतना वाटेचेर तो ऋतुपर्ण राजाक अक्षविद्या आनी गणिती ज्ञान आसता. तो येतना एकदम झाडां पळयता आनी तो म्हणटा हे जे झाड आतां गेलें न्ही, त्या झाडा सकयल जितलें पानां पडला पळय ते पेक्षा 101 पानां त्या झाडाचेर चड आसा. ते दोनी खांद्या मेळून 5 कोटी पानां आसात आनी पुराय झाडार 2095 फळां आसात. घुमटा अशें खरें परत वयता आनी मोजून येता. अरे बाबा कितले तुजे खरें तितलेच आसात. म्हळ्यार ही निरीक्षण शक्त ही लेखकाक आसपा जाय. लेखकाक कडेन आसपा जाय अनुभव. शाळेंत वतना जाता लेखक अनुभव आसपा जाय. तुमी खबर आसा बेणाबाई चौधरी शाळेंत गेलीच ना. शी हॅज नेवर बीन टू स्कूल and she knew only Irani language, just to see that. But she has sung so many songs. तिची जी एक बेणाबाईची गीता गाणी म्हणून एक पुस्तक आसा, ताजेर 100 PhD जाल्या. शाळेकच वचूंक ना. ती गायताली आनी तेजेर पोतान ते सगळे बरोवन दवरले आनी तेजेर ते पुस्तक आयलें. म्हळ्यार लेखकाचे अनुभव सैल मामाची पळया. सैल मामाच्या पुस्तकांत अनुभवाची खाणच आसता. अनुभव लेखकाक जाता. एक वेळ तो शाळेत वतना जाल्यार कोता येता, पण तो लेखक अनुभवी आसूं जाय. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तुजे तर्कशुद्ध विचार करपाची तांक आसपा जाय. तुमकां एक बार्बरीक जो आसा, बार्बरीक महाभारत युद्धाच्या काळांतली बार्बरीक जेन्ना ताची तकली काडून तो म्हणटा मरतना कृष्ण विचारता तुजी इत्सा कितें, तो म्हणटा आपलें युद्ध पळोवपाची इत्सा आसा. म्हणजे ताची तकली काडून थंय वयर घुड्याचेर टिकट्याक लावन दवरता. युद्ध जाता आनी युद्ध जाले नंतर हे सगळे म्हणपा लागता हांवें हें केलें तें केलें. बी म्हणटा आपूण 99 कौरव आपूण एकट्यानच मारले. 100 मारून दाखयले. लास्ट मुमेंटार तो पांडवा कडेन आयिल्लो. सगळे गोश्टी लागता. कृष्ण म्हणटा ताका वचून विचारा, तो सांगतलो म्हणून. तो सांगता एक सुदर्शन चक्र फिरताले आपूण आनी कांय पळयलें ना, ते सगळे मारताले. हाचो अर्थ कितें? तर्कशुद्ध विचार करपाची तांक लेखका आसपा जाय. हेजो अर्थ आमी कितें घेवपाचो की सगळीं चलताले ते कृष्णाच्या प्लॅना प्रमाणे चलताले. आमी म्हणटा पळय जादूची कांडी फिरयले, कशें जालो प्रोग्राम तुजो सुंदर ना, ताणी जादूची कांडी फिरयली बरोबर कदमाक. म्हणजे तो सुंदर जालो ना कित्याक जादूची कांडी फिरयला अशी ना, व्यवस्थीत ते केले ताणें असो अर्थ दितो तो आमी घेवपाचो. सुदर्शन चक्र तसं घेवप न्हू. ते तर्कशुद्ध विचार करपाची ही ताक लेखका कडेन आसपा जाय. आनी निमणे सांगता पॉयंट तो लेखका कडेन आसपा जाय म्हळ्यार भाशेचेर प्रभुत्व. भाशेचेर प्रभुत्व म्हळ्यार आमकां आमची कोंकणी भास अजुनी पुराय खबर ना, लक्षात आसूं दी. आमी शिकिल्ली ना ती. भाशेचे मुळावे जे पण आसता पळय टू बी फॉर्म्स ते कळपाक जाय. नाल्यार अर्थ आमी कित्याक ते उतर उपेग करतात. आजचे खुबशे साहित्य पळयता हांव. उतर कशे ऑर्गनायज केले आसतात. ऑर्गनायझेशन ऑफ वर्ड्स म्हणून नांवाची गजाल आसता लिटरेचराक. ते ऑर्गनायझेशन ऑफ वर्ड्स कर जाय जाल्यार उतर भाशेचेर प्रचंड तुजो अभ्यास आसचो पडटा. एकट्यान खंय ताका बिचाऱ्याक येनाशिल्ली भाशे बरोबर. आमची देवा संस्कृत येता न्ही, दुसरी भास येना. एक बायल दुयेंत आशिल्ली. तो खंय भटा कडेन गेलो सांगणी घालून अशें आपल्याक बायल बरी जा म्हणून. ताणें सांगलो तूं म्हूण आपूण सांगता तें कितें म्हण मामा भार्या रक्षा येते म्हूण. तेणी रक्षा येते उत्तर तर बिचाऱ्याक खबरच नाशिल्लें. तेणी भक्षा येते आयकलो. ताणें म्हणलें मामा भार्या भक्षा येते. हांवें गेली.
उतराचेर जर तुगे व्यवस्थित कंट्रोल ना जाल्यार अशें घटघटी जाता. तुम्ही म्हाका आपयलो खूब बरें दिसलें. म्हाका संद दिली आमची खूब लोकांक गांवांतच पाविल्ल्या भशेन दिसता. आमी लग्ना बी गेले नंतर आमची लोकांक तोंड दिसता पळय तशेंच म्हाका दिसता. रामान म्हणिल्लें खंय जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी म्हण. आवय आनी जन्मभूमी स्वर्गा भशेन. आनी तुमी म्हाका मेळ्ळे. गांव म्हळ्यार तरी कितें आमी गांवचे लोकूच न्ही. तुम्ही आज मेळ्ळे म्हाका स्वर्ग मेळिल्ल्या भशेन जालो. मेळिल्ल्या भशेन जालो हांव बेगीन स्वर्गांत वयतलो असो ना. म्हाका संद दिली आनी वसंत बाबान सांग सारखे खूब आसा म्हणजे जात्यार बसले की होवी येता तशी होवी येता. आमी मास्तर आमकां कळना बेल वाजची पडटा आमकां म्हणजे तेन्ना आमी थांबता. म्हणजे म्हाका कोणी तरी बेल वाली अशें हांव समजता. खूप खूप देव बरें करूं भोवमानेस्त देविदास बाब कदम सर. सदांच आपल्या कार्यातल्यान आनी आपल्या साहित्यांतल्यान सगळ्यांक प्रेरणा दिवपी अशे आमचे देविदास कदम सर. तांचे खातीर जोरान एक फावटी आमी परत एकदां ताळयो मारूया. इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां मुखेल सोयरे म्हणला आपल्याक एक नामनेचे आनी अष्टताशी अशे व्यक्तिमत्व भोवमानेस्त डॉक्टर नागेश बाब कोलवाळकर. एक सकल अभ्यासक, लेखक आनी विचारवंत म्हण तांची खाशेली वळख आसा. कायदो विशयाचे आदले प्राध्यापक तशेंच कायदो विशय घेवन गोंय विद्यापीठांतल्यान PhD मेळोवपी पयले व्यक्ती म्हण तांकां नामना आसा. तशेंच कायदो विशयाचेर तांणी साबार पुस्तकां बरोवन प्रकाशीत केल्यात. गोवा स्टेट कंज्युमर रिट्रेसल कमिशन पणजी हांगा मेंबर जज म्हण तांणी मोलादीक सेवा दिल्या. हांव तांकां येवकार दिता आनी म्हापशा तांचे लागीं ह्या वेळार तांणी आपले उलोवप करचें. देव बरें करूं. ह्या सोहळ्याचे जे हांगा मानादीक भोवमानीस्त सगळे बशिल्ले आसात ते त्यांच्या पैकी ॲडवोकेट उदय बेंद्रेवा, तशेंच डॉक्टर पूर्णानंदचारी, श्री देविदास कदम, पब्लिशर दिनेश मुनेरीकर, कंपेर राजत हेगडे आणि ज्या सोहळ्याक आमी हांगा हाजीर आसा ते रायटर, लेखक श्री वसंतबाब सैल, प्राध्यापक वसंतबाब सैल. हांकां हांव प्राध्यापक म्हणून वळखता कित्याक हांव त्याच लायनीचो. आनी प्राध्यापक सैलाक हांव मेळप हें म्हाजें भाग्य म्हणटा. इट्स अ फॉर्च्यून फॉर मी बिकॉज सैल बाब MES कॉलेजान शिकयताले आनी हांव BM साळगांवकर लॉ कॉलेज पणजी हांगा शिकयतालो. आमची आतां ते लेखकाचे सायडीक हांव कांय सांगना, पूण हे मल्टी फॅसिटेड पर्सनॅलिटी कशे आसात हेच्या बद्दल 2 उतरां तुमकां सांगता. श्री सैल बाब हे एकेडमिक कावन्सील गोवा युनिवर्सिटी हेचे मेंबर आसले आनी आमची एक संस्था आसली युनिवर्सिटी कॉलेज टिचर्स असोसिएशन. ह्या युनिवर्सिटी कॉलेज टिचर्स असोसिएशनाचो हांव प्रेजिडंट, एक 2-3 फावटी प्रेजिडंट जाला. तशेंच सैल बाब सुद्दां कंटिन्युअस ते मेंबर. हांगा खुबशे आमचे प्रोफेसर्स आसा, आदले प्रोफेसर आसात जे ह्या सोहळ्याक मुद्दाम उपस्थित रावल्यात. म्हाका तांकां पळोवनूच खुबशी उमेद जाल्या आनी त्याच्याच बद्दल हांव 2 शब्द उलयता. चड आनी भायर वताना कित्याक पुस्तका बद्दल सगळ्यांनी सांगलेलें आसा, पूण जे कोणाक खबर ना आनी सैल बाबाचें जे हांणी कितें कर्तृत्व आसा तें हांव तुमकां 2 उतरांनी सांगता. आमचे कडेन 2 लॉ कॉलेजी आसा गोंयांत. एक कारीक कॉलेज ऑफ लॉ मडगांव आनी एक साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ मिरामार पणजी. कॉलेजी आसात पूण कॉलेजाक डिपार्टमेंट ना, म्हणजे आवय बापूय ना. ताका तर आवय बापूय दितले जाल्यार डिपार्टमेंट आसपाक जाय. सो गोवा युनिवर्सिटीन डिपार्टमेंट ना म्हणून हांवें एक प्रपोजल तयार केलें
एकाडेमीक कावन्सिलान घातले, कित्याक आमी एकाडेमीक कावन्सिलान मेंबर एकाडेमीक कावन्सिलान घातले, तेजेर खुबशे आमकां अडचणी म्हणजे ते रिजेक्ट केले. तेन्ना सैल बाब म्हाज्या मदतीक धांवन येयलो, कित्याक तांकां तळमळ आसा की स्टुडंट कम्युनिटी कशें तेंचें बरें करप, आमी तांकां वयर कशें काडप, ह्या दृश्टीन तेणें विचार केलो. आनी तेच्या नंतर ताणें सांगलें म्हाका की चल आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट करुया. आमकां परमिशन ते दिनासले डिपार्टमेंट करपाक, आनी डिपार्टमेंट हो म्हत्वाचो आसलो, कित्याक आमच्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांक जर PhD करपाक जाय, जर मास्टरेट करपाक जाय लॉ, जाल्यार तितके सिट्स जे जाय ते थंयसर सिट्स नासले. त्या कारणान आमी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ करपाक फुडें सरले, म्हणल्यार खुबश्यो अडचणी येयल्यो. आमी तेच्या नंतर सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केले. सिग्नेचर कॅम्पेनान आमच्या असल्यान कौल जालो, आनी आज मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल हे जे गोवा युनिव्हर्सिटीन स्टार्ट जाला, ते मुख्य करून सैल बाबाक लागून हे स्टार्ट जाला. पूण ते लेखकच न्हू, आनीक सांगता तुमकां, थंयच मनोहर पर्रीकर जे लॉ स्कूल आसा थंयसर डिसेबिलिटी सेंटर म्हणून आसा. ते डिसेबिलिटी सेंटर पूर्ण श्रेय, जरी आमी तेका पाठिंबो दिलो, पूर्ण श्रेय हे सैल बाबाक वयता, कित्याक तेंच्यांनी ते डिसेबिलिटी सेंटर करपाक पूर्णपणे मेहनत घेतल्या. कमीत कमी 3-4 म्हयने तेंच्यांनी बसून बरोवन काडून हे करून ते सबमीट करून रिसबमीट करून रिजेक्ट जाताले, परत रिजेक्ट जाताले, परत येताले, करून तेंच्यांनी ते डिसेबिलिटी सेंटर करून घेतला. आनी आयज कितकेशाच गोंयकारांक आनी भायल्या लोकांकूय म्हणया, पूण चड करून गोंयकारांक तेजो फायदो जाल्लो आसा. तशेंच जे कॉलेजी आसा, आमी मुख्य करून प्रोफेसर म्हणजे जे पळय एड्युकेशन आसा ते एड्युकेशना बद्दलूच उलयता हांव, बाकीचे चडशे उलयना. हे जे एड्युकेशनान आसले तेन्ना तांकां खबर आसली की जे कॉलेजीस आसात गोंयांत थंय प्रोफेसरशीप ना. एकूच युनिव्हर्सिटीनूच प्रोफेसरशीप आसली. ती प्रोफेसरशीप नासल्या कारणान खुबशे बरे सारके आमनेचे सारके प्रोफेसर जे बाकीच्या कॉलेजींनी असले अदर दॅन युनिव्हर्सिटी, ते सगळ्यांक न्हू लॉस जाताले खुबशे. प्रोफेसरशीप नासले. तशेंच आमकां अर्न लीव, व्हेरी इम्पॉर्टंट, अर्न लीव नासली. आनी ही अर्न लीव प्रोफेसरशीप हे जे करपाचें आसलें तेका सगळ्याक न्हू सैल बाबांचो पूर्णपणे पाठिंबो मेळ्ळा. तेका लागून ते अर्न लीव जाली, प्रोफेसरशीप जाली, आनी सगळे जे टिचींग कम्युनिटी, दुसरे बाकीचे प्रोफेसर्स आहेत ते सगळ्यांक त्यांनी हो न्याय मेळोवन दिला. हांव जेन्ना तांकां पयलो मेळ्ळो, आमची वळख लागीं 20 ते 25 वर्सां जाली वळखता हांव तांकां. आनी ड्युरींग माय फर्स्ट एनकावंटर विथ प्रोफेसर सैल, आय फेल्ट that he is a genuine, true person सारको, with warmth, always ready to help everybody, and so helpful that he will go to the extent of helping you to the extent where you will get success. आणि ते पळोवन हांव तांकां इतको मोहीत जालो की आजून पर्यंत एवरी डे तेंचे कडेन उलयनासतना म्हाजो एकूय दीस वचना. आयफेक्टो फंक्शन जे आयफेक्टो एसोसिएशन हे आसा थंयसर आमी एकदां शिर्डीक गेल्ले, आयफेक्टो कॉन्फरन्स 3-4 दीस. थंयसर म्हाका सैल सरान थोडे टिप्स दिल्ल्यो, हेल्थ टिप्स. ते हेल्थ टिप्स हांव आजून पासून फॉलो करता. म्हणून म्हाका भितर अशें सांगन दिसता की सैल सर हे लेखकच न्हू, प्राध्यापकच न्हू, जरी ते हाडा सारके घट्ट ते प्राध्यापक आसा, टिचर आसा, पूण तरी आसतना बाकीचे तेंचे खुबश्यो क्वॉलिटी आसात ज्यो तुमकां खबर ना. आनी म्हाका हे थोडेश्योच खबर आसा तेंच्यो, बाकीचे कितकेशेच तांकां देवान खुबश्यो अश्यो क्वॉलिटी दिल्ल्यो आसतल्यो. आतां ते ह्या प्रोफेशनान सरता, लेखक जाल्यात. तांकां हांव फुडें तेंचें अशेंच लेखन वाडचें, देवान तांकां आयुश्य दिवचें आनी आरोग्य दिवचें, आनी तेंचे कडसून आनी बरे
अशें लिखाण करून घेवचें इतकें सांगून हांव थांबतां. खूप खूप देव बरें करूं डॉक्टर नागेश बाब कुरवाळकर. खूप सुंदर उतरांनी तुम्ही तुमचे उलोवप केलें. इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात भोवमानेस्त ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे. कोंकणी चळवळींतले प्रेरणास्थान, साहित्यीक, गीतकार, संघटक म्हूण तांची खाशेली वळख आसा. कविता, लेख, नाटक, संशोधनात्मक निबंध, कादंबरी अशे साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार तांणी हाताळ्यात. सर्जनशील साहित्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या इतिहासाची साबार तासां रसिक वाचकां मेरेन पावोवपाचो तांचो वावर देखदिणो आसा. आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक आनी प्रेरणास्थान म्हणल्यार ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे. मागता तांचे लागीं ह्या वेळार तांणी आपले उलोवप करचें. या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर नागेश बाब कुरवाळकर, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देविदास बाब कदम, आनी एक मानाचे सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी, आयच्या साहित्य मूर्ती भोवमानेस्त वसंत बाब सैल, संजना पब्लिकेशनचे भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, भोवमानेस्त रजत बाब हेगडे, नामनेचे साहित्यीक भोवमानेस्त महाबळेश्वर बाब सैल, आमचे मध्ये आशिल्ले मानेस्त प्राध्यापक, साहित्यीक, भयणीनो, भावानो, नमस्कार. वसंत बाबाचे दुसरे पुस्तक आदूर व्हडा कायलो. संजना पब्लिकेशन्सान धामना संजना पब्लिकेशन्स क्रमांक प्रकाशनाचो वसंत बाब सैल हांच्या दुसऱ्या पुस्तका खातीर हांव तांकां परबीं दितां. आनी जरी संजना पब्लिकेशन्सान क्रमांक घालोना, घडये 200 वेळेन पावली आसत प्रकाशना किंवा 200 वेळेन पावली आसत, इतली जितली जाल्यात त्या खातीर हांव तांकांय परबीं दितां. वसंत बाबाचे पयलें पुस्तक आयली ती कादंबरी, आनी हें दुसरें पुस्तक आसा तो कथा संग्रह. कांय जाणांक हो प्रोसेस उरफाटोसो दिसता, म्हणजे तांचे मतान अशें की पयलीं कोणें ल्हानशें कितेंय चुटकें बिटकें बरोवचें, मागीर कथा बरोवच्यो, कथिका बरोवच्यो, कथा बरोवच्यो, आनी मागीर निमाणे कडेन कादंबरीक हात घालचो. पूण साहित्याची प्रक्रिया अशी चलना. साहित्याची प्रक्रियेंत विशय आपलो साहित्याचो प्रकार बरोबर घेवंक येता. एक मनातली भावनाच अशी आसूं शकता की जिचे खातीर ती कवितेंतूच घालची पडटा. एक विशय असो आसूं शकता जो कथे पुरतोच उपकारता. त्या कथेची जर कादंबरी करूंक गेलो तर मागीर ते पावशेर दुदांत 2 शेर उदक घाल्ले भशेन जाता. ती कादंबरी जायना. तर ती दीर्घ कथा अशें म्हणूंक जाता. आनी जेन्ना विशयाचो आवाठच मोठो आसता तेन्ना तुका तो कथेच्या आवाठा भितर आवळू धरूंक मेळना. ताका कादंबरी जायच पडटा. खूब घडणुको आसात. कथा ही केवळ एका घडणुकेचेर एका अनुभवाचेर जावं येता. पूण खूब घडणुको घडटात ओवर ए पिरियड. खूब मनशां इनवॉल्ड आसात. अशा वेळार ती कथा करप हें खूब कठीण पडटा. हाका अपवादूय आसात, एक्सेप्शन्स आसात. देखीक हिमिंग्वेची ओल्ड मॅन एंड द सी ही जगात गाजिल्ली कादंबरी. पात्र घेतली 2. एक गरोवंक गेल्लो मनीस आपले व्हडें घेवन धाकलो पोनेळ घेवन, आनी एक ताजे गऱ्याक लागिल्लें व्हडलें नुस्तें. बस ही कादंबरीतली पात्र.
पूण ती कादंबरी गाजली. ताचें कारण वेगळें, हें एक्सेप्शन. हें गणित सगळ्याच कादंबऱ्यांक लावंक मेळचें ना, हें एक्सेप्शन. आनी ती त्या मनशाची, त्या लेखकाची प्रतिभाच इतली मोठी, प्रतिभाच इतली खोल की ताका लागून ही कादंबरी जावंक पावली आनी ती गाजली. अश्यो आनीकय कांय कादंबऱ्यो आसूंक शकता, ना अशें न्ही. कथेंतय घडणूक एकच आसली तरी जाल्यार लोक खूब आसूंक शकता. घडणूक जर शिगम्यांतली आसा, घडणूक जर लग्ना संबंदान आसा, जाल्यार लग्नाक आयिल्ल्या लोकां मदीं एक जो प्रसंग घडटा ताचेर कथा जावं येता. त्या लग्नाक 300, 400, 500 लोक आसूंक शकता. म्हणटकच अवलंबून सगळें उरता तें तूं खंयचो विशय हाताळटा ताचेर. हो विशय हाताळटना साहित्याचो प्रकार तुका सोदपाचे व्हडलेशे कश्ट घेवचे पडटात. तो आपणसोच ताजे बरोबर येता. हेच काव्याच्या संबंधानय जाता. तुका जर तुजे काव्याचें गीत जाल्लें जाय वा तें रिसायट करपाक जाय, ताका एक लय आसूंक जाय, ताका एक नाद आसूंक जाय, जाल्यार तें छंदांत आसचें पडटलें. पूण तशें जर नासत जाल्यार तें काव्य मुक्त छंदांतय आसूं येता, जाचें गीत जावंक शकना. पूण तरी तें काव्य. हें सगळें अवलंबून उरता तूं खंयचो विशय घेता आनी तो कशे रितीन ट्रीट करूंक सोदता हाजेर. म्हणटकच वसंत बाबान पयली कादंबरी बरयली आनी मागीर कथासंग्रह आयलो, हातूंत इल्लेंय अजापपणें घडचें अशें म्हाका दिसना. आतां इल्लें गुप्त करता. हें उतर वापरपाक म्हाका देवदास बाबान मजबूर केलो. पूण इल्लोसो त्रासांक घालो कसो, ताची घरकान्न म्हजेर रागार जातली. तूं एक करता तो करता, देवदास बाबाकय तर रजत बाबान सड्यागेली फुलां ह्या कविता संग्रहाचो उल्लेख केलो. तो खूब म्हत्वाचो. सड्यावेली फुलां हो कविता संग्रह बयाभाव ह्या कवीचो. बयाभाव हे पेन नेम, हें खरें नांव न्ही. ताचें खरें नांव काशीनाथ श्रीधर नायक. मुंबय गोमंतक छापखानो नांवान छापखानो चलयताले आनी शेणै गोंयबाबाचे सहकारी. शेणै गोंयबाबाची सगळीं पुस्तकां तांणी छापून उजवाडायलीं. आतां सड्यावेली फुलां अशें ताणें कित्याक म्हणचें? अशें सड्यार कांय जायना, सड्यार कांय केल्लो ना. फुलांनी खंयची जातलीं, तणच केल्लो ना जाल्यार फुलां खंयची जातलीं. तरी आसतना सड्यावेली फुलां म्हणजे कित्याक म्हणून जाय हो तर्क, केवळ तर्क. हांव मेळ्ळो तांकां, पूण ह्या विशीं विचारपाचें काळीज जावंक ना, कित्याक हांव खूब भुरगो, ते जाणटे, खूब जाणटे आशिल्ले. पूण म्हजो तर्क असो की तो काळ असो आशिल्लो की ज्या काळांत कोंकणीक मराठीची बोली म्हणून हिणसायताले. मुंबय रावपी गोंयकार एकमेका कडेन लोकां मदीं कोंकणींत उलोवपाक लजताले, उलयनाशिल्ले. माकडी तिकडी मराठी उलोव, पूण एकमेका कडेन पब्लिकांत कोंकणी उलयनाशिल्ले, घरांत उलयता. म्हणटकच एका तरेन कोंकणी संस्कृतायेचे, कोंकणी अस्मितायेचे मळार एक सडो आशिल्लो. आनी त्या सड्यार ही आपल्याली फुलां हें तांकां दिसपाचें आशिल्लें. कारण कल्पना करात की 80 वर्सां फाटली खबर आनीक मुंबय सारकें शार कोंकणी पुस्तक बरयलें जाल्यार तें वाचपी 4 काय 5 मनीस मेळटले काय कितें हो प्रश्न आशिल्लो.
म्हणटकच अशे परिस्थितीत तांणी आपूण सड्यार फुलो उडयता अशें सांगलें जाल्यार तें अजापाचें न्हय. पूण आतां मळा वयली फुलां आयल्या, म्हणजे सड्याचें मळ जालें. आनी मळार तण आसता, मळार झाडां आसतात, फुलांय आसतात, तुमी सांगलें वर्णन केलें त्या प्रमाणे. फाटीं एक पुस्तक आयलां बागेंतलीं फुलां म्हणून, म्हणजे बागय जालें अशें. म्हणटकच ह्या 80 वर्सांच्या काळांत परिस्थिती कितली कितली बदलत गेल्या साहित्याच्या क्षेत्रांत, ताची कल्पना आमकां ही पुस्तकांची नांवां हाडून दितात. सड्यावेलीं फुलां धरून मळावयलीं फुलां आनी बागेंतलीं फुलां. म्हणून सडो आशिल्लो ताची बाग जाल्या हाची जाणीव ही पुस्तकां आमकां करून दितात. वसंतबाब सैलाचें हें पुस्तक किंवा कथांचे विशय हे एका वाड्या वेले आसूं, हो वाठार गोंया भायर आसूं, कांय फरक पडना, कारण कोंकणीच वाठार तो. म्हत्वाचें अशें आसा की ह्या साहित्यांतल्यान, अशे तरेच्या साहित्यांतल्यान कोंकणी उतरावळ आमकां मेळटा. आनी ही उतरावळ साहित्यांतल्यान आमच्या शब्दकोशांनी वाचपाची गरज आसा. कारण आमी खूब उतरां शेणयल्यात, खूब उतरां शेणयल्यात आनी भाशेचें खूब मोठें नुकसान केलां. हाचें कारण एक पुर्तुगेज आयले, ताणें कायदो करून कोंकणीचेर बंदी घाली. ताजे पयलीं थांबली म्हणून ती धर्मांतराक लागून. आनी एक 200, 250, 300 वर्सांचो काळ असो गेलो की जातून कोंकणींतल्यान कांयच निर्माण जावंक शकलें ना. ती फक्त जिबेर उरली. आनी जिबेर उरिल्ल्यान ती उतरां रिकॉर्ड जावंक पावली ना, ती शेणली. आयच्या भुरग्याक जर विचारत सानन दाखोवप म्हळ्यार कितें, कळचें ना. ताका तो प्रेशर कुकर म्हणून सांगचो पडटलो. आयच्या भुरग्याक जर ओळमूळ म्हणटा तें पळयलां काय म्हणून विचारलें जाल्यार सांगूंकच शकचो ना. ओळमूळ म्हणजे आमचे रांदचे वापरतालीं तीं आयदनां, जावं फर्निचर, जावं आंगार घालता तो भेस, जावं आनी कसलोय सांस्कृतीक कार्या खातीर वापरता त्यो वस्तू शेणून गेल्यो उतरां. त्याचें मोठें लुकसाण जालें. आनी ती शेणून गेल्ल्यान आज ती शब्दकोशांनी दिश्टी पडटा. म्हणटकच हे अशे तरेचें साहित्य जें एका विशिश्ट भागांतले परिस्थितीचेर आदारून आसा, तें आमकां ही आमची गिरेस्त उतरावळ दिता. कोणान बाबान उल्लेख केल्लो ताजो फाटल्या साहित्याचो. सादारण 16व्या शतकाच्या पयले अर्धांत तर्कांत वर्स सादारण 1530 अशें धरूं येता. 1510 वर्सां पुर्तुगेज आयले, पूण मराठी कोंकणी लेखन बंद जावंक नाशिल्लें. कारण कृष्णदास श्यामान जे मराठींतल्यान श्रीकृष्ण चरित्र कथा हें काव्य बरयलें, तातूंत तांणी तारीख दिल्ली आसा. तारीख हिंदू पंचांगा प्रमाणे आसा, पूण ती कॉरस्पॉन्ड जाता 25 एप्रील 1526. पूण पुर्तुगेज येवन 16 वर्सां जाल्यात. आनी तो म्हणटा की ह्या दिसा आपणें केळशीचे शांतादुर्गेचे देवळाचे चौकार बसून हें बरोवपाक सुरवात केली. इतलीच एक तारीख ताज्या आयुश्यांतली आमकां मेळटा. ह्या कृष्णदास श्यामा हें टोपण नांव, हें खरें नांव न्ही. खरें नांव ताचें साम्राज्य म्हणटात.
चड म्हायती मेळना ताचे विशीं. बापायचें नांव राम आनीक गोविंद नांवाचो ताजो एक पंढरपूरचो गुरू आशिल्लो, इतली म्हायती मेळटा. तो गांवकार केळशीचो, शांतादुर्गेचो भाजन, आनी थंय देवळांत बसून, कित्याक तेन्ना आनी कांय ग्रंथालयां किंवा दुसरी कांय सुविधा नाशिल्ली, देवळांत बसून बरयतालो. ह्या कृष्णदास श्यामान रामायण आनी महाभारत कथांच्या रुपान कोंकणींत बरयलें. खंयच्यान ताका स्फूर्त आयली किंवा खंयच्या विचारान ताणें तें केलें हें कळना, कित्याक तो काळ गद्य बरोवपाचो नाशिल्लो, काळ काव्याचो आशिल्लो. आनी कळटा श्रीकृष्ण चरित्र कथा ताणें बरयली ती मराठींतल्यान काव्यांत बरयली. रामायण आनी महाभारत हें ताणें बरयलें तें गद्यांत. आनी अशें म्हणटात की गद्य ब्रिटिशांनी, चड करून विलियम कॅरी हांणी 18व्या शेंकड्यांत भारतांत हाडलें म्हणून. 18व्या. पूण ह्या 16व्या शतकांतलें गद्य कथाच्या रुपान. ह्या मनशाची ताकद इतली की सगळें रामायण ह्या मनशान, रामायणाची मूळ कथा सगळो बाकीचो पाल्लाळ कुशीन दवरून फकत 26 कथा मदीं सांगल्या. रामाचें भुरगेपण धरून रावणाक मारून राम अयोध्येक येता, थंय तो थांबला. फुडलें जें उत्तरकांड म्हणटात की सीतेक सोडली बिडली म्हणटा ती, त्या विशीं वाद आसा जाणकारां मदीं की तें मागीर जुळयलें म्हणून. आनी कृष्णदास श्यामाय तें भितर घालना. पूण कल्पना करात की रामायणा सारकी कथा फक्त 26 कथा मदीं सांगल्या. आनी दुसरें ह्या साहित्याचें एक म्हत्व अशें की दर कथा वेगळी कशी दिसता. अशी सगळी कथा एक न्ही ती. पयलीं वाचलें बगर दुसऱ्याचो संदर्भ लागना खूब फावटी. पूण हांगा ताची बरोवपाची शैली अशी, दोन शैली तातूंत मेळटात त्यो. एक एब्रिज करपाची. जाणकार आमकां सांगतात की वाल्मिकीन जें रामायण बरयलें, रचलें, तें 12,000 श्लोकाचें आशिल्लें म्हणून. देवदास बाबान सांगलें ती गजाल खरी की आज तें 24,000 जालां. आयची जें सुस्पुतांत रामायण आमकां मेळटा तें 24,000 श्लोकाचें, म्हणजे डबल जालां. पूण वाल्मिकीन रचलें तें 12,000 श्लोकाचें. आतां 12,000 श्लोकांचें रामायण केवळ 26 कथा मदीं सांगप, हाका केदी कळ आशिल्ली. आनी तुका दिसना कांय चुकलो म्हणून, तुका रामाची सगळी कथा मेळटा तातूंत भितर. इतलेंच न्हय, आनीक एक मजा मेळटा तातूंत. राम गोंयांत पावला अशी एक कथा भितर आसा. आतां ती खंयचे हेतून ताणें घाली म्हणटा ती कळना. घडये गोंयकारांचो जो एक दोश आसा किंवा जी विकनेस आसा, दुबळेपण आसा, तें दाखोवपा खातीर घाल्या काय दिसता. फक्त महत्व, कारण ती मूळ रामायणात कांय ना. राम आंगणात खेळटा आसतना ल्हान ल्हान भुरगो, दासी बरोबर आसा हरशीं, वयल्यान एक दैत येता आनी रामाक उखलून घेवन वता. ते बोवाळ सगळे वचून राजाच्या कानार पावता. राजा वशिश्ट गुरूक आनी कोणाक सगळे पुरोहितांक आपोवन घेता आनी कितें करचें आतां. दैत रामाक घेवन गेला स्वर्गाच्या मार्गार, म्हणजे मळबांत. वशिश्ट ताका सांगता की कांय भियेनाका, आपूण ताजे फाटल्यान वता आनी ताका दैत्या कडल्यान हाडटा. आनी वशिश्टूय त्याच मार्गार मळबांतल्यान भायर सरता. शेवटी ताका ताजे फाटल्यान येता 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 तो गोंयांत देवलो म्हणून ताका कळटा. दैत आनी वशिश्टूय बी गोंयांत देंवता आनी खंय पावता? माजोड्ड्या. आतां माजोड्डे पावतकच तो एका मनशाक विचारता की
एक दैत रामाक घेवन आयला एका भुरग्याक घेवन आयला तुवें मी पळयला ना म्हणटा तो पूण दैत आयला तो बेगी बेगी वचून एका गोलीत लिपता गोंयकार मागीर ताका खबर कळटा की तो माजोड्डेच्यान उत्तड्डेच्यान केळशीच्यान मुरगांव पावलो म्हणून ही नांवां आसात भितर पूण मुरगांवचें नांव दिलां मुंगरू भूंय म्हणून मुंगरू भूंय वसिश्ट मुंगरू भूंय पावता म्हणजे मुरगांव पावता त्या दैत्या कडेन झूज करता ताका मारता आनी गेल्ले त्याच वाटेन रामाक घेवन परत येता परत माजोड्डे पाव जाल्यार हो मनीस जो धोलबोडीत लिपिल्लो तो लिपिल्लोच आसा मागीर ताका वसिश्ट सांगता अरे बापया कित्याक लिपून बसला आपणें मारलो ताका तो मेलो तूं आतां भायर सर म्हणून आनी मागीर माजोड्डेकार भायर सरता आतां हाचे फाटल्यान आनी कितें हेतू आशिल्लो जाल्यार कळना पूण मे बी माजोड्डे हे केवळ खंय तरी खंयचें गांव वापरूंक जाय म्हणून आयला घडये आमचे मदीं ही दुबळेपण हें आसा काय कितें कळना तपासून पळोवपाची गरज आसा तर ह्याच कृष्णदास श्यामान रामायणा फाटल्यान महाभारत बरयलें तशेंच कथांनी आनी अख्खें महाभारत फक्त 69 कथांनी सांगला कांयच चुकिल्लें दिसना महाभारताची कथा जी आमी आयकल्या ती कथा ह्या 69 कथांनी पूर्ण मेळटा पालार मेळना दुसरी जी आख्यानां उपाख्यानां सांगल्यात ती काडल्यात आता ह्या दोन्ही महाकाव्यांतल्या ताणी गद्यांत बरयली कितलीशीच उतरावळ आसा हांव निमाणे कडेन येवंक सोदतालो तो ह्या विशयाचेर तातूंत कितलीशीच उतरावळ आसा जिचो उल्लेख पुर्णानंद बाबान केलो की तातूंतली कितलीशीच उतरां आपल्याक वसंत बाबाल्या ह्या पुस्तकांत मेळ्ळी गजाल खरी अशें घडटा गोंयांत आमच्या वेगळ्यो वेगळ्यो राजवटी जाल्यो गोंयचो राजा केन्ना जालो ना गोंयचे भाशेक केन्ना राजाश्रय मेळ्ळो ना निमाणे कडेन मोठ्यो राजवटी आयल्यो त्यो कदंब आदिलशाह आनी पोर्तुगेज पोर्तुगेजाक लागून पोर्तुगेज भाशेचो प्रभाव आमचे कोंकणीचेर पडलो हांव गोंयकारांची खबर उलयतां गोंयांतल्या गोंयकारांची बाकीचे भायर गेले तेय मूळचे गोंयकारच पूण गोंयांत जे रावले गोंयकार तांचेर पोर्तुगेज भाशेचो प्रभाव पडिल्ल्यान कितलीशीच उतरां आमची शिणून गेली सोंपले म्हणून आमचे कडेन उतर आसा पूण सरदास गोंयकार काबार जाले म्हणटलो हे काबार जाले खंयच्यान आयले हे पोर्तुगेजाचे आकाबार हे क्रियापद त्या आकाबारा वयल्यान काबार जाले हे उतर आयले आमचे सोंपले म्हणटा ते उतर फाटीं पडले अशी कितलीशीच उतरां आनी दुसरें कारण आमची जी ही साहित्याची परंपरा कृष्णदास श्यामान सुरू केल्ली ती खंडीत जाली ती ताज्याच बरोबर सोंपली कारण म्हजे नदरेन 2026 जर ताणें कृष्णचरित्र कथा सुरवात केल्या जाल्यार 2030-35च्या आसपास ताणें रामायण महाभारत कोंकणींतल्यान बरयलां आसूंक जाय 2040 जेन्ना धर्मांतर सुरू जालें तेन्ना हें सगळें बंद जालें तेन्ना ते केळशी पावंक ना ही गजाल खरी धर्मांतर सुरू जालें ते तिसवाडी 1540 वर्सा 1540 वर्सा आनी बार्देस आनी साश्ट ही 1543 पोर्तुगेजा कडेन पावले हे दोनूय तालुके साश्टीन भितरूच मुरगांव तालुको आशिल्लो तेन्ना वेगळो तालुको नाशिल्लो
1560 इन्क्विजिशनाची स्थापना जाली आनीक एक गजाल घडली. कितल्योश्यो ऑर्डर्स आशिल्ल्यो ऑर पंथ म्हणया तांकां आमी जाय जाल्यार जेजुईट, फ्रांसिस्कन, डॉमिनिकन ह्या नांवाचे. हांचे भितर झगडी झुजां जावचें न्हय म्हणून तांकां जागे व तालुके वांटून दिले. साश्ट दिली जेजुईट पाद्री, बार्देस दिलो फ्रांसिस्कन पाद्री आनी तिसवाडी दिली जेजुईट आनी डॉमिनिकन पाद्री. म्हणटकच जेजुईतांनी जुवारी क्रॉस करून साश्टींत येवपा खातीर तारीख ठरयली, वर्स ठरयलें तें 1566. 60 वर्सांय माटणी जाली आनी मदीं 4-5 वर्सां गेलीं आनी मागीर 66 वर्सां ते साश्टींत भितर सरले. पूण तिसवाडींत कितें घडिल्लें तें लोकांक खबर आशिल्लें. ताका लागून ते येतात म्हणून कळ्ळें तेन्नाच हांणी देवाक लिंगां मिंगां साची हालयली. मंगेशीन जो मंगेशाचें लिंग आशिल्लें तें वेलें अंत्रुजेक गेलें. शांतादुर्गाची केळशी आशिल्ली ती कवळे पावली आनी युरोपियन मिशनऱ्याच्या हातांत पडली ती रिकामी देवळां. तांणी मंगेशीच्या बाबतींत म्हणजे कुठ्ठाळेच्या बाबतींत ऑर्डर दिली की हांगा देवूळ मोडचें आनी इगर्ज बांदची. रिकामें आशिल्लें देवूळ आनी थंय इगर्ज उबी जाली. आतां केळशी हो गांव कुठ्ठाळेक तेंकून म्हणजे थंय तांणी ठरयलें की देवूळ मोडया पूण इगर्ज बांदप नाका कित्याक लागींच मोठी इगर्ज आसा. म्हणून आज केळशी थोडेशे अवशेश त्या मूळच्या शांतादुर्गेच्या देवळाचे मेळटा. चड कारण कितें की थंय इगर्ज उबी जाली ना. ती जर जाल्ली कांय मेळचें नाशिल्लें. खंयचो जागो तेमसून कळप कठीण जाता. हो विशय इतिहासाचो जालो पूण हांव सांगूंक सोदतां तें की ह्या काळांत 1540 धर्मांतर जातकच म्हजे नदरेन जे कोण गोंयकार बरयताले आनी बरयताले ते कोंकणींत बरयताले, मराठींत बरयताले आनी संस्कृतांतूय बरयताले. तेनूय मातशें चलतालें. कांय लोक आशिल्ले जे हळे कन्नड लिपी वापरून बरयताले आनी देवनागरी वापरताले. दोनूय लिपी वापरताले. पूण हें सगळें बंद पडलें धर्मांतराच्या काळांत. आनीक परत जे गोंयकारांनी सुरू केलें बरोवपाक तें 1889 वर्सा. कल्पना करात की 1540 ते 1889 ह्या काळा मदीं आमची लेखनाची परंपरा, आमच्या साहित्याची परंपरा बंद, कंप्लिटली बंद. 1614च्या कायद्यान युरोपियन मिशनरी जे कितें बरयताले तेही बंद पडले. ताका लागून जो छापखानो सरकार चलयताले तोही बंद पडलो. म्हणजे युरोपियन मिशनऱ्याचेंय कांय काम ना त्या काळात. सामको काळोख. आनी ह्या काळखाक लागून कोंकणी उरली ती फक्त जिबेर. आनी आमी जाणा की जिबेर उरतकच उतरां बदलतात. उलयत उलयत वतना कोण आयकता त्या भशेन तो बरयता, उलयता. ताका लागून घडये कांय उतरां तेंच उतर पूण घडये कारभाराक ताजे मातसो उच्चार वेगळो जाता जायत गोंयांत वेगळो जाता तें. हें म्हाका चड जाणवता केरळांत वता तेन्ना. केरळचे जे आमचे भाव आसात जांचे पुर्वज गोंयच्यान गेल्ले ते आमचीच उतरां वापरतात पूण उच्चार अशे रितीन करतात की आमकां ती कळनात उतरां. एक दीस असोच प्रसंग आयलो म्हाका. एका मनशान सांकव हें उतर वापरून कितें तरी वाक्य सांगलें. सांकव म्हाका कळ्ळें ना.
ताज्या उच्चाराक लागून म्हाका कळ्ळें ना म्हणजे हांवें खूब कितें सांगूंक सोदता ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें पळय जाल्यार सारको तोय साकवूच म्हणटा म्हणटा तो उच्चार असो जाला की तो साकवसो दिसना हें एक घडलां आनी दुसरें मोठें आमचें लुकसाण जालां ती कितलीशींच उतरावळ जी साहित्याची परंपरा जर अखंड उरिल्ली जाल्यार आमकां मेळटली आशिल्ली आनी जी उतरां आमच्या शब्दकोशांनी पावतली आशिल्ली ती पावंक शकली ना म्हणून ते नदरेन हें काम जें आसा तें केवळ साहित्याची सेवा न्ही म्हज्या नदरेन ही कोंकणी भाशेची खूब म्हत्वाची सेवा साहित्य आसाच पूण साहित्याक लागून भाशेची सेवा जावप हेंय म्हत्वाचें आसा कित्याक जें आमी वगडायलां वो इतिहासाक लागून आमकां वगडावचें पडलां तें जर आमी परत जोडूंक शकले ह्या मार्गार आनी हो मार्ग म्हत्वाचो कित्याक पूर्णानंद बाबान उल्लेख केलो तो कृष्णदास श्यामान जी उतरां वापरल्यात तातूंतली कितलीशीं उतरां आपल्याक हातूंत मेळ्ळीं आज जर तुमी कर्नाटकांत वा केरळांत वचशात थंय जे उच्चार आसात ते 16व्या शतकांतल्या प्रमाण कोंकणीचे उच्चार पूत म्हणटात ते पूत म्हणटात पूत राती हे मूळ 16व्या शतकांतल्या प्रमाण कोंकणीचे उच्चार आमचें कितें जालां एक वटेन पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव दुसरे वटेन मराठी संत साहित्य आयलें दुसरें साहित्य आयलें मराठीचो प्रभाव आमचेर खूब आसा आनी ताका लागून आमचे शब्दांचे उच्चारय बदलल्यात आमी कोण गोंयांत पूत म्हणनात पूत तो जाला तूं जो रस्म तूं आसा तो जाला भास बदलता पूण जे लोक गोंयच्यान भायर वचून रावले आनी जी भास ते त्या वेळार आपले बरोबर घेवन गेले ती तांणी सांबाळ्ळे आनी म्हणून तांचे कडल्यान आमकां ही उतरावळ मेळटा ते मूळचे उच्चार मेळटा हे खातीर ह्या पुस्तकाची एक वेगळें म्हत्व आसा साहित्य म्हणून आसात तें पूण भाशेचे नदरेन आनी विशेश करून कोंकणी भाशेचो अभ्यास करतल्याचे नदरेन ही पुस्तकां खूब म्हत्वाची आनी ती जाता तितले मोठे संख्येन येवपाची गरज आसा वेगळे वेगळे वाठारांत आमचे कोंकणी लोक पातळिल्ले आसात जावं त्या परिस्थितींत गेल्ले आसात गोंय सोडून त्या वाठारांत अशे तरेचें काम करत रावले जाल्यार जें कितें आमी शिकयलां तातूंतले थोडे तरी आमकां परत मेळूंक शकतले एक मुद्दो आयलो साहित्याच्या संबंदान की हातूंतल्यो सुमार अर्द्यो कथा ह्यो आत्मकथना प्रमाणे आसात आत्मकथनपर आसात म्हणजे वसंतबाब सैल किंवा लेखकाच्या जिवनात घडिल्ल्या घडणुकांचेर आदारिल्ल्यो आसतात तांणी प्रामाणीकपणान सांगलां की हें आत्मकथनपर म्हणून सगळेच लेखक अशें सांगतात अशें न्हय पूण म्हजे नदरेन चडशे लेखक ज्यो कथा बरयतात कादंबरी म्हणना कादंबरी आसूं शकता त्यो तांच्या जिवनांतले जे अनुभव आसात वा घडणुको आसात तांचेर बरयतात पूण बरयतना कितें करतात हांव बरयतां जाल्यार हांव तें उदय मेमरो किंवा हांव म्हणना हांव तो रजताचें नांव घेवन सांगता म्हणटकच तो परती जालो ती काल्पनीक कथा जाल्या अशें दिसूंक शकता तें आत्मकथनपर अशें दिसना आनी तें सांगयनात वसंत बाबान स्पश्टपणान तें सांगलां आनी सांगपाक वायट कितें आसा बाबा ही गजाल म्हजे जिणेंत घडिल्ली हांवें भोगिल्ली हांवें अणभविल्ली म्हणून हांव हे अशें रितीन सांगता हातूंत सांगपाक वायट कांय ना पूण सगळें सांगतात अशें ना आनी कशें सांगताले
समजुया एक कथा बायल घोवा मदल्या संघर्शाची आसा आनी घोव किंवा बायल कथा बरयता आपल्याच घोवा विशीं आतां ती आपल्याल्या घोवा विशीं म्हणून सांगतली कागारा ती मागीर एक काल्पनीक जोड तयार करता आनी ती कथा तुमकां आमकां सांगता अशें खुबशें घडटा म्हणजे हे वसंतबाबाचें प्रामाणीकपण की तांणी स्पश्टपणान सांगलां की बाबा हें आपल्या जिवनांतलें आपलें जीवन भुरगेपणांतलें जावं आनी त्या निमतान आमकां मातशी इतिहासांत वचपाची एक संदी मेळटा आनी त्या इतिहासांत आमचे पुर्वज आमचे जाणटेले आमचे म्हालगडे कशे रावताले कशे जगताले कशें काम करताले कशे वागताले हेंय दिसून येता आनी एक दिसून येता की त्या काळांत जे मनीसपण आमचे मदीं आशिल्लें तें मनीसपण आयचे काळांत 100% 25% पावलां हें दुख्ख कळटा आमकां ही बरी गजाल आमकां जाणीव जाता ताची पूण जें मनीसपण त्या काळांत आशिल्लें तें मनीसपण आज उरूंक ना तें खूब कमी जालां आज मनीस स्वार्थी जाला आज मनीस मनशाची निश्ठाच कित्याचेर ना अशीशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा हे आमकां राजकारणांत दिश्टी पडटा हे आमकां समाजकारणांत दिश्टी पडटा हे आमकां धर्मकारणांत दिश्टी पडटा सगळे कडेन दिश्टी पडटा ताका लागून आमकां एक जाणीव जाता की जे आमच्या पुर्वजांची परंपरा आशिल्ली जे आमचे पुर्वजांचें दायज आशिल्लें तें सांबाळून दवरप हें आमचें कर्तव्य आशिल्लें आनी त्या कर्तव्याक आमी चुकल्यात आनी हें आमी कर्तव्याक चुकल्यात हें ह्या पुस्तकांतल्यान तुमी आमकां जाणीव करून दिल्या त्या खातीर वसंत बाब तुमकां परत एक फावट परबीं नमस्कार मोगाची भेट आम्ही आमच्या मानेस्तांक ह्या वेळा भेटयतात हांव मागता संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश बाब मांद्रेकर आणि ही यादिस्तिका आमच्या मानेस्तांक ह्या वेळा भेटोवची सगळ्यांत पयलीं आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे हांकां हे यादिस्तीक तुमी भेटोवचे तशेंच फुडले सुवातेर आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमाने डॉक्टर नागेश बाब कोलवाळकर हांकांय एक यादिस्तीक भेटोवचे आमचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देविदास बाब कदम हांकांय बी एक यादिस्तीक जाणी पुस्तकाचेर सुंदर अशें उलोवप केलें ते मानाचे सोयरे आनी पुस्तकाचेर उलोवपी भोवमानेस्त डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी हांकांय बी यादिस्तीक ह्या वेळार भेटोवचे मळावयली फुलां हे पुस्तक जाणी कोंकणी समाजाक आमकां सगळ्यांक दिलां ते आमचे सगळ्यांचे मोगाचे प्राध्यापक वसंतबाब सैल हांकांय बी आयच्या कार्यावळीची एक सुंदर अशी याद म्हणून तुमी हे यादिस्तीक भेटोवचे इश्टानो आनी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायन म्हणलां बुट्टा बुट्टा तांबडो जावन सुर्यान म्हणलें हांवें दिल्ल्या दिसाचे तुवें कितें केलें तेन्ना म्हजी आयज जाप आसतली हांवें एका सुंदर अशें कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें जाची याद म्हणून म्हाका दिनेश बाबान एक यादिस्तीक भेटयल्या आयच्या ह्या सुंदर अशा कार्यावळीच्या शेवटाक आमी पावल्यात आनी शेवटाचो भाग म्हणल्यार उपकाराचें उलोवप सगळ्यांत पयलीं आयच्या ह्या कार्यावळीक आपलो मोलादीक वेळ काडून आमचे मदीं उपस्थित राविल्ल्या खातीर हांव आमच्या सगळ्या मानेस्तांक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा अध्यक्ष भोवमानेस्त ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर नागेश बाब कोलवाळकर मानाचे सोयरे भोवमानेस्त देविदास बाब कदम पुस्तकाचेर उलोवपी आनी मानाचे सोयरे डॉक्टर पूर्णानंद बाब च्यारी हांकां चडांत चड खूब खूब देव बरें करूं तशेंच आयची ही सुवात ब्लॅक बॉक्स आमकां उपलब्ध करून दिल्ल्या खातीर रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी पदाधिकारी हांकांय बी खूब खूब दिनवास
च्या आणि खाणाची तांणी वेवस्था केली तांकांय बी खूप खूप देव बरें करूं. संजना पब्लिकेशन्साचे भोमानेस दिनेश बाब मणेरकार सदांच आमचे बरोबर असतात, आमकां प्रेरणा दीत असतात. तांकां आनी तांच्या समेस्त वांगड्यांक खूप खूप दिनवास आनी देव बरें करूं. आमचे फोटोग्राफर जाणी सुंदर अशी चित्रां आयज काडल्यात जाची याद आमकां सदांच मेळटली. ते आमचे फोटोग्राफर इश्ट कोसंबे बाब हांकांय बी देव बरें करूं. तशेंच व्हिडिओग्राफर सात्विक नायक पलाश अग्नी स्टुडिओच्या वतीन आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात, तांकांय बी ह्या वेळार हांव दिनवासता. तशेंच व्हडा संख्येन वसंत बाबाच्या मोगान हांगा तुमी सगळे उपस्थित रावले. हांगा शिक्षक आसा, प्राध्यापक आसा, प्राचार्य आसा, विद्यार्थी आसा, त्या सगळ्यांचे हांव खूप खूप देव बरें करूं म्हणटा. पुस्तक विक्रेक उपलब्ध आसा, वतना मुजरत तुमी ते घेवन वचचे आनी वाचचे आनी ताची प्रतिक्रिया मुद्दम वसंत सराक कळोवची इतलें हांव मागतां. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. देव बरें करूं.